देवाच्या पवित्रत्म्या मुझेर देवणीये मुझे देवये देवाच्या पवित्रत्म्या मुझे देवये नितळकर नितळकर निर्मळ निर्मळ कर पवित्र कर पवित्र कुरपेन कुरपेन देवाच्या पवित्रत्म्या मुझे देव दुसरे चरण आमचेर देवणीये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे सत्शिकै सत्शिकै दैर लाभय दैर लाभो जाणवायदी जाणवायदी भक्तीन देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव संतोष दी शांति शांति दी उदार कर मोगान भर मोगान भर देवाच्या पवित्र आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव एक कोट दी माई पास दी सोसनिक कर दयाळ कर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव सर्वेस्पर तुमचे सव्यास मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या पोरबेच्या संदर्भार बंदिवानामदल्या लोकांन मागल्ल्या एकल्याक आदिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक खडकायेच्या काळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत आसले. तांचे मदलो बारब्बास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें अर्शें केल्ल्या बरीस एक कैदीक सोडून दी जाय म्हूण मागल्ल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दी जाय म्हूण तुमची खुशी.
प्रधान याजकाने फकत मसरान ताका दंड दिला म्हणून ताका समजल्लें. बारब्बासाक सोडून दी जाय म्हूण पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळवयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांच्या रायाक कितें तुमी आपयतात त्या जुदेवांच्या रायाक हांवें कितें करीत जाय? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकांन बोबाट मारली. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबो मार म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खोशी करचे खातीर पिलातान तांकां बारब्बासाक सोडून दिलो आनी जेजूक जरबान मरोवन कुर्सार जोडच्याक तांचे आदीन केलो. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. बसात. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, ह्या म्हयन्याची सप्टेंबर म्हयन्याची 14 तारीख म्हळ्यार फाल्यांचो दीस, ह्या फावटी आयतार आयला 14 तारीख, जेजूच्या बागेवन कुर्साच्या जैताचें फेस्त. हें वर्साकी सप्टेंबर 14 तारखेर आचरसूचें. निमाण्या शुक्राराचे घडीत हें परत वर्सा मदें पवित्र सभेन हाडणं ह्या मुखांत्र जेजूचो बागेवन कुरीस आमच्या दिसपडत्या जिवितान देवान आमकां दिल्लें, ह्या आमकां फावो केल्लें सर्गींचे हातेर, ह्या ससनाचे हातेर हें सदांच आमच्या सांगातांत दवरी जाय. कित्याक म्हळ्यार आचाकी व्हरतें कांय ना. सगळे जेजूचे मिसांव, सर्गींचे मिसांव, देवाची खुशी आनी सर्गीं देवाची मांडावळ आंतू आटापल्या. कित्याक म्हळ्यार जेजू केवल कुर्सार मोरान पावलो ह्या जिवेश मारले मात्र न्ही, कुर्सारच तो पुनर्जीवन जाल्लो. तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो म्हळ्यार तिसरो दीस म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत 2:1 न्ही, तिसरो दीस म्हळ्यार इमिडिएटली तक्षण. पूण आमी तिसऱ्या दिसा आचरसूचें कित्याक गे म्हळ्यार निमाण्या शुक्रार दिसा पास्कांचें फेस्त करूंक जाता जायना. आमकां कॅलेंडरार आसा आमी. कॅलेंडर म्हणटाना ते इंगड इंगड दीस दवरचे पडटा. एकत दिसा उरले करूं जायना. कित्याक निमाण्या शुक्रारा ताचेंच एक प्रामुख्यता आसा. देखून 3 दिसा उपरांत आमी करचें म्हळ्यार पास्कांच्या आयतारा. कुर्सार तो पुनर्जीवन जाल्लो मात्र न्ही, कुर्सार तावन तो सर्गार चडलो. आमी सर्गार चडचें जेजू पुनर्जीवन जावन 40 आनी 2 दिसा उपरांत म्हळ्यार 6 आयतारा उपरांत, पास्कांचो 6 आयतार. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा हें करूंक आमच्या कॅलेंडरांत प्रकार जायना. देखून हांव म्हळ्यार कुर्साचें एक व्हडपण आनी ग्रेस्तकाय ससनाक आटापची ती संवसारांत आटापूंक साधना. तितले मात्र न्ही, कुर्सार तावन ताणें पवित्र आत्म्यान धाडिल्लो पेंतेकोस्त तें 50 दिसा उपरांत म्हळ्यार पास्कांच्या आयतारा तावन 7 आयतारा उपरांत आचरसूचें फेस्त पेंतेकोस्त. त्या दिसा पास्कांचो काळी आखेर जाता. त्या देखून हांवें म्हळें कुर्सार तावन सगळें देवाची खुशी ह्या संवसारांत केवल क्रिस्तांवांक, कातोलिकांक आनी जेजूच्या पाटलावदारांक म्हूण न्ही, संवसाराच्या सगळ्या मनशांक सगळे आयले तांतूं. ते देवाचेर जेजूचेर विश्वास आसूं दी ना जावं दी, ह्या देवाचेर तांकां कसले संबंद आसूं दी ना जावं दी, देव आसा म्हणटले जावं दी ना म्हणटले जावं दी, ते फरक पडना. सगळ्या संवसाराच्या सकड मनशांक कुर्सार तावन 3 संगते फावो जाल्यात. ते आपणावचे तांचेर सोडले. खंयचेय देवान तयार केल्लें आमी आमचें करून घेतल्यार मात्र आमकां तातूंत काले म्हणी फायदो या लाभ या उपकारा पडटा. देवान कुर्सार तयार केल्लें ससनाचे हातेर जर मनीस आपणाचें जावन घेना कुशेन आनी मोगान, वतायन न्ही या कड्डायकर न्ही, कुशेन आनी मोगान आपणाचें करून घेना जाल्यार तातूंत त्या मनशाक कांय खंयचोय फरक पडना.
देखून हांव म्हळें 3 संगती कुर्सार जेजूच्या बागेवन कुरीस आमच्या मुखार दवरता. दीस पडत्या जिविताक हे सड्ड गरजेचे मात्र न्ही. गरजेचे मस्त आसात, खाण जेवण नेसाण हे पुरा गरजेचे मुळावी गरजो, पूण हे सड्ड गरजेचे तितले मात्र न्ही. हे दीस पडत्या जिवितान सड्ड उपकाराक पडचे तितले मात्र न्ही. दीस पडत्या जिवितान जेजूचो बागेवन कुरीस सड्ड फायद्याचो कोणें आपणायला आपल्या कुशेन आनी मोगान आपल्या जिवितान तांकां मात्र, तांच्या घरच्यांक न्ही. एवढा स्टोरीचे कोणें कुशेन आनी मोगान दीस पडत्या जिवितांत कुरीस आनी त्या जेजूचे बागेवन कुरीस आपणास करून घेवन सासनाचे हातेर जावन हरी कोण मनीस आपणा सांगातात कुर्सा संगी वेता तांकां ते सड्ड फायद्याचे. ते 3 संगती तुमच्या मुखार दवरचे जाल्यार पयलें जेजूचो बागेवन कुरीस संवसाराच्या सगळ्या मनशांक म्हणूंक जायना. सगळे रस्तेक हांगा संवसारांत मनीस मात नात, मन जाती आहात, रूख झाडां आनी सगळे संवसारार देवाचे अपूर्बायेचे सोबीत देवाचे रसन केल्ले हे संवसार आसा. सगळ्या संवसाराच्या रस्त्याक मनशाक तावन सुरू करना हर एकल्यांक देवाची बुजवण, सर्गींची सुडका आनी सासनाची चडवण हाडून येता आतांच्या काळार दीस पडत्या जिवितांत. कित्याक दैवीक बुजवण आमकां गरज, देवाची बुजवण. मनीस दीस पडत्या जिवितांत मनशाक साबार संगती दुखतात मात्र न्ही, दुखयतात. पळयलां गे, दुखचे मात्र न्ही, दुखोवचें आसा दीस पडत्या जिवितांत. खंयचे संगती कोणाक दुखतात या दुखयतात म्हणूंक जायना. आपापींच मनशा जिवितांत दूख रडणे वाळोन येता. अवघडां अनवरां अवचित मरणां न्ही जाल्यार थोड्या फावटी कळी हे पिड्यांत ह्या वळवळोन मेल्यार मनीस रडटा. मनशांची बुजवण कितली दिया तांकां ती त्या वेळार मात एक घडी मागीर परतून त्यात दुखांत लोळोन आसता ती वय की न्ही म्हळ्यार. मनशांची बुजवण मनशांक कितले म्हळ्यार त्या एका घडये मात तुमकां हे दाखलो सांगचें जाल्यार मार्ता आनी मोरी लाजर मरण पावल्या वेळार काल्याक जेजू राखून रावली तांकां जाय तितलो लोक आसलो थंय बुजोवंक. मार्ताक आनी मोरयेक जुआन बरयल्ल्या वांजेलांत 11 अध्याय तुमकां सांगचें मनशाची बुजवण कितली म्हळ्यार उपकाराक पडना. ह्या थंयच्या थंयत व्हडल्या फायद्याची न्हय. कित्याक म्हळ्यार मार्ताक आनी मोरयेक तांचो मोगाचो एकलोसो भाव मरण पावल्यार मस्त जाणां बुजोवंक आसली तरी ती जेजूक राखून रावली. कित्याक म्हळ्यार जेजूची बुजवण आनी ही आत पळय कुटुंबाची, घरची, शेजारची, मोगाची, इश्टिण्यो आमकां जाय जाल्ली आमकां लागशिल्ली आत पळय तांची बुजवण आनी जेजूच्या बुजवणांत फरक मार्ताक आनी मोरयेक गोत्ताचलें देखून ती राखून रावली. दैवीक बुजवण आसा पळय ती तुका हर एक दूख तुजें दूख जावन उरयना ते एक संतोषाचे आनी मोगाचे कुर्पेजार जावन बदलाता. सोमारा दिसा सप्टेंबर ह्या म्हयन्याची 15 तारीख दुखी सायबिणीचे फेस्त. दूख ती औंकवार सायबिणीची संवसारी दूख ती संवसारी रडणे तिचे संवसारी अक्लास तरणाट्या प्रायार आपल्या पतीक जुजेक तिणें वगडायल्लें. जेजूचे मिसांव आरंभ करचे पयल्यान मोरयेन जुजेक वगडायल्लें. हांव चिंता जुजे मरण पावतना जेजूक एक 25 वर्सां प्राय जायत ताचे भितर मिसांव ताचे 500 वर्सां उपरांत सुरू जाल्लें. तरणाटो आमचे हे आहात पळय ते ICYM ह्या यूथ आहात पळय त्या प्रायस त्या प्रायर मोरयेन जुजेक वगडावन ती विधव जाल्ली. मागीर तुमकां कळीत आसा जुजेक वगडावन एक 7 ते 8 9 वर्सां भितर आपल्या एकल्याच पुताक वगडायलें. मागीर तिची म्हणली कोणी ना ती एक अक्कलास आनी लुकसाण मोरयेचें. मागीर ते जेजूचे मिसांव तुमी पळयलां ती तिच्या भावांक हांकां जुजेच्या हाका काले म्हणटात काजीन भावांक काडून ती थंय आयिल्ली. थोडे जुजेचे संबंदी आनी थोडे तिच्या भयणीचे या कोणाचे संबंदी ते काजीन भाव तुजे भाव आयल्यात म्हळ्यार मोरयेचे पुतणे तिचे काजीन भावांक काडून आयिल्ली. कित्याक म्हळ्यार तिका आयकून पुरो जालें ह्या जेजू विशयान. तो ताची तकली पिरवाल्या ताका बेलजेबल लागला सैतानाच्या मुखेस्ताच्या बळान तो सैतान धांवडायता म्हणटाना कशें जायत त्या वयक
ते एका दोघांनी सांगल्यार कोणना सक्कडी सांगतात तिच्या धर्माचे मुखेली सांगतात. मोरयेच्या धर्माचे धार्मीक मुखेली कोण? मोरयेच्या धार्मीक मुखेली म्हळ्यार श्रेष्ठ याजक, इतर याजक आनी पारिजेव आनी शास्त्री. ते ती मोरी जल्मोन आयिल्ल्या धर्माचे मुखेली तेय सांगतात. साद्या लोकांनी सांगल्यार नाची तकलीफ पिशी जाल्या सैतानाच्या मुखेल्याच्या बळान सैतान म्हणून सक्कडी ये सिनागोगांत मागणे सोलोवन व्हरतले, टेंपलांत देवाक बाली भेटयतले याजक आनी ती सिनागोगांत मागणे सोलोवन व्हरतले फारीजेव आनी शास्त्री सांगतना कशें जायत तिका देखून ती ताका आपण व्हरूंक आयिल्ले. तिचें दूख पळया तुमी. पूण तिच्या जिवितांत तिणें जेजूची बोजवण विशेश रितीन साकारली. सत्य सांगचें जाल्यार पुताच्या इस्कालांत आवय स्टुडंट जावन आसली. आवय म्हळ्यार मोरी, पूत म्हळ्यार जेजू. जेजूच्या इस्कालांत मोरी फस्ट स्टुडंट आनी बेस्ट स्टुडंट आनी परफेक्ट स्टुडंट. मोरये इतली परफेक्ट कोणी ना. हे पेद्रो पाऊल आनी पुरो उपरांत मोरयेच्या उपरांत आपोस्तलांत पळय पयला पाप साहेबांनी पुरो ते मोरयेच्या उपरांत ती बेस्ट स्टुडंट. आवय पुताच्या इस्कालांत आवय स्टुडंट शिकल्ली घालें ते तिच्या दिसपडत्या जिवितांत तिणें भोगल्ल्या अक्लासान सुरसुरे, रडणे, वळवळे, कळवळे तिची सूख नासतना एवढं असतं वरा. तुजी सूख आसन तूं रडताय जाल्यार ती तुजी कर्मा बोगीचे तुवें तांकां घाल्या बुजयचे आनी बोगीचे. तुजी सूख नासतना तूं रडटाय, तुजी सूख नासतना तूं अक्लासांत आसाय, तुजी सूख नासतना तूं कळवळोन आसाय, तुजी सूख नासतना तूं आकांतांत आसाय, तुजी सूख नासतना तुजें तें व्हडलें लुकसाण नश्ट जालां तें उलोवचें हांवें. ती मोरयेची गजाल. पूण तिका कोणाची बुजवण गरज पडना मोरयेक. कित्याक जेजूच्या कुर्साचे हातेर जेजू कुर्सार मोरच्या आदींच तिच्या जिविताचो वांटो जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार मोरयेची 7वी दूख तिका समाध्या पावली. पूण पयली दूख तुमकां कळीत आसा त्या वेळार जेजूचे मिसांव आरंभ जाता मात्र पयली दूख. 4थ्या दुखीत हांव कुर्साचे हाटे विटे 4थी 5वी 6वी 7वी ते 4 त्या हाका काले म्हणटात जेजूच्या आंकरेचे ताच्या मिसांवाच्या आंकरेचे अंत दाखोवन दिता. पळया खंयच्या रितीन मोरयेन जेजूची बुजवण जेजूचे मिसांव जावन आसतना कुर्सार मरच्या पयलें जावन दी कुर्सार मरण पावल्ल्या वेळार जावन दी तिणें आपणाचें करून घेतिल्ल्यान मोरयेचें हर एक रडणें जेजूक 12 वर्सांच्या प्रायर टेंपलांत तिका सुकोवन गेल्लें गडीत जावन दी या तिणें ह्या रांतावन जेजू विशांत आयकल्ल्या आत्मान निंदेची नालिसायेची उतरां जावन दी या आखरेक त्या कुर्साच्या वाट्या वेळार ते नालिसायेचे निंदेचे आनी विशेष कळवळ्याचे मोरण पळयतना जावन तिच्या दोळ्यांत या कुर्सार्थान देवयल्ली ती निर्जीव जेजूची कुर्तीच्या हातान दितना जावन दी या आखरेक जेजूक समाधेन दवरतना जावन दी मोरी रडल्ली. जेजूचे कुरीस तिच्या जिविताचो वांटो तिणें त्या घडये त्या दिसा करून घेतिल्ल्यान मोरयेचे रडणे सासणीक संतोषान बदल्लें. ती दुखी सायबीण ते 15 तारीखेचे फेस्त. पूण फाल्यांचे फेस्त 14 तारीखेचे वर्सान वर्सा येवचे जेजूच्या भाग्यवंत कुर्साच्या जैताची पराब. देखून हांवें म्हळें आमच्या जिवितांत खंयच्या वेळार कोणाक दूख येता सांगूंक जायना. आमच्या जिवितांत कोणाक खंयच्या वेळार रडणें आसा या रडोन आसात म्हणलें सांगूंक साधना. ह्या जिवितांत कोण कोणाक केदळां होगडयता म्हणलें सांगूंक साध्य ना. ह्या जिवितांत आमींत केदळां काबार जाता म्हणलें आमकां कळीत ना. त्या देखून कुर्साचे हे हातेर आपले तुज्या सांगतात तूं दवर. बरें जावं वायट जावं तुज्या सांगता येन दवर. तूं लाभाच्या वाटेर आसाय. सासणीक लाभ यो संवसारी लाभ आपले तो उपकारा पडना. तो खंयच्या वेळा उगडयत कांय नातल्यार सोर म्हणी सोर येत्या तुवें उगडून घेते. सासणाच्या लाभ म्हळ्यार तुज्या जिवितांत जेजूचो भाग्यवंत कुरीस. देखून हांवें म्हळें दैवीक बुजवण देवाची बुजवण तुवें देवा पावो कर म्हणून तें रडोन मागल्या कुठल्या पावना. ताच्या पयलेंच तूं दुखान पडच्या पयलें देखून आतांचो वेळ आयचो दीस आतांची घडी मोगाच्या भावा भयणीनो भोव आत्मीक या साल्वासावांची घडी.
उडास दवरा हर एक दीस आमच्या जिवितांत उदेल्लो दीस देवाच्या साल्वासावांचो मरणाचो दीस जावं काजाराचो दीस जावं यानी सामान जेवण या आवयपणाचे संभ्रमाचो दीस जावं या खंयच्या फेस्ताचो दीस जावं हर एक दीस आमच्या जिवितांत साल्वासावांचो देखून तुझे रडणे साल्वासावांच्या दिसा तुजी सूख नासतना तुझ्या जिवितांत येतना या कुर्सातान तुवें बुजवण आपणायचें हेरांची बुजवण मेळों दी मेळना जावं दी तें तांकां सोडलें तूं राखोर राव नाका तूं जर तर हेरांनी म्हाका बुजयचे तुज्या दुखींत आनी कळवळ्यांत आनी वडण्यान हेरांनी तुका समजायचें म्हण तूं चिंतून घेतल्यार तें पिशेपणाची वाट सक्कडी तेंत करनात पूण तुमकां तशें जावं नजो तुमी हेरांची बुजवण मेळोवन दी मेळना जावन हेर तुमकां समजून घेवन दी समजून घेना जावन हे एक घट्ट धरा जेजूचो भाग्यवन कुरीस पयले आनी प्रप्रथम कुरीस आमकां धर्मार्थ रितीन हांडिता देवाची बुजवण सक्कड तुज्या दुखीन तुज्या बेजारायेन तुज्या रडण्यान तुज्या आकलासान तुज्या आकांतान तुज्या बियांत तुज्या कळवळ्यांत तुजी सूख नासतना तुजेर जाल्ल्या अन्याय आनीत आनी दगदवण्यान तुका ससनाची बुजवण दिता कुरीस तो तुजो कर्ण घेजे आतांच्या वेळार हातपांय सामा आसतना तकली मांडो सामा काम करतना हें जायचे आंतुळ्यार पडले उपरांत न्ही थोड्या जाणांची गजाल आसा 75 वर्सां उपरांत न्ही तो टायम न्ही तो वेळ लेट जालें तें आतांच्या तरणाट्या प्रायर आमच्या हातपांय घट्ट आसतना सक्कड आतांच्या काळार सडावत आमचे बऱ्या रितीन वचोन आसतना सक्कड आमच्या लागीं बऱ्या नासतना ह्या वेळार जेजूचो भाग्यवन कुरीस तुजो कर्ण घे तूं ससनाच्या लाभाच्या वाटेर आसा हें बारीच गरजेचें देखून ही रेतीर आमच्या फायद्याक हे उडास दवरा रेतीर मागणें मिसाचें बलिदान मिसांव हें पुरो आमकां दीस पडट्या जिवितांत दैवीक बुजवणेंत आमच्या जिविताचो वांटेली जावं करीचें ना जाल्यार खाले फायदो ना जाल्यार आमी वेळपाड करता जर तर मोरयेन तिच्या जिवितांत हर एक रडणें आराम जाल्ल्या कुडले तिणें जेजूची बुजवण साकली तिच्या रडण्यान तूं तुज्या रडण्यातान पयस वचोंक पळयनाका थोड्या जाणांनी शिकयल्लें आसा आळे तें रडणें तुका रडणें येताना तुजी सूख नासतना तूं देवाक लागीं मागणें कर देवाक हाक बाब मार ना रडणें तुजें सुरू जावच्या पयल्यान तूं कुर्साक तुज्या सांगता गे पळया तें रडणें सुरू जाताना दुकां संतोशान बदलता की नांगी पळया पवित्र पुस्तक सांगता थोडो वेळ तुमी आतां रडोन आसतल्या मागीर उपरांत तुमचें रडणें संतोशान बदलतलें जेजूचो भाग्यवन कुरीस विशेष हातेर देखून तूं एकली आसल्यारय फरक पडना तुका थोडीं जाणां एक लिंतात जिवितांत थोड्या जाणां कोणी ना ती एकलींत आसात थोडीं जाणां एकसुरी जाल्यान थोड्या जाणां एकसुरी केलां खंयच्या परिस्थितीर तूं आसल्यारय वडना हें कुरीस आपलें जेजूचो भाग्यवन कुरीस ताचे तावन तुजें रडणें संतोशान बदलच्याक जेजूच्या भाग्यवन कुर्साचें फेस्त हें काली सुरवात मात आनी तूं मुग्धो ना हें सुरवात कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एका दिसा दुखचें रडणें आमकां रडोवचें मनीसय रडयता थोडे परिस्थिती रडयता अवघडां रडयतात मनशांनी मात रडयचें म्हणना तुका मनशांनी मात तुका दुखयचें म्हणना अवघडां रडयतात थोडे पटी थोडीं आनवरां रडयतात अवचित मरणां रडयतात ओ मनशा जिवितांत खंयच्यान तुका रडणें सांगूंक जायना नश्ट या लुकसाण खंयचे मनशाक रडयता या दुखयता म्हणूंक जायना खंयचेंय जावं तांचें काम तें त्या वेळार जाता तें तूं म्हणून नाका पूण हें घट्ट धर जेजूचो भाग्यवन कुरीस दैवीक बुजवणेचे हातेर दुसरें आनीकी चड गुंडायेचें बुजवण म्हळ्यार तुका गाय जाल्ल्या वेळार मुलाम पुसून बँडेज गेल्ल्या बरी ते एक घडी मात तो गाय गुंड जालो जाल्यार तुवें कितले मुलाम गेल्यार एक घडये मात मागीर दूख भितर 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 जावन रशी भरता सर्जरी करचें म्हणटा डॉक्टर देखून दैवीक बुजवणे उपरांत दुसरें देवाची सोडवण या सुडका थोड्या जाणांनी हें सुडका साल्वासांव या ससनाचें जिवीत म्हणटा आनी मेल्ल्या उपरांत म्हण चिंतचें तें लेट जालें मेल्ल्या उपरांत तुका कालें कळटा कालें म्हण कळटा गे
खंयचे म्हणी कळटा की कळल्या जाल्यार सोटाय घेतून तुका त्या पेट्यांत घालून ते तांकां जाय जाल्यार वस्तू नेसून सोटाय घेतून दवनाय उठ पेट्यांतले तेतून आतांचो वेळ हे आतांचो काळ आयचो दीस जेजूच्या सुडका तुज्या जिविताचो वांटेली करो भाग्यवन कुर्साचे परबेशेन दुसरें हें काले म्हणटात लाभाचे ह्या उपकाराक पडचे घडीत सुडका दीस पडत्या जिवितांत अडकळी आनी अडचणी सगळ्यांक आसात अडकळी नासतना हें जिवीत वचना त्या देखून खंयच्याय वेळार तुवें प्रॉब्लेम ह्या समस्यांत ह्या अडकळींत पडयत तुजी सूख नासतना म्हणजे तुजी सूख असो नासल्यार तुवें सूख सामा गेल्या कोणी अडकळी सांबाळतात तुजी सूख नासतना खंयच्याय वेळार तुवें अडचणेन पडयत देखून लिबरेशन पयलें आसा पळय दैवीक बुजवण कॉन्सलेशन म्हणटात कॉन्सलेशन प्रायज न्ही कॉन्सलेशन म्हळ्यार तुज्या रडणे तुजें आकलास तुजें दूख तुवें दैवीक संतोशान बदलचें कुर्साच्या बोळान तुवें तुज्या जिवितांत आपणायल्या जेजूच्या भाग्यवन कुर्साच्या शातेन दुसरें जावन आसा सुडका या लिबरेशन म्हळ्यार तुवें तुकाच दीस पडत्या जिवितांत खंयच्या अडकळींत तूं सांपडताय पळय तुवें तुकाच सुडकेच्या वाटेर व्हरचें ती बारीस गर दीस पडत्या जिवितांत सुडका म्हळ्यार प्रॉब्लेम्स तुका आडोंक जायना पूण हर एका तुज्या प्रॉब्लेमांत एक अवकाश आसा तें तुका दिसना तो सगळ्यांक दिसचे प्रॉब्लेम मात थोडे जाणांक प्रॉब्लेम दिसचे मात न्ही थोडे जाणांक तिनती एक प्रॉब्लेम तिनती एक समस्या मागीर उरल्या समस्या गरज ना त्या देखून जेजूचे कुर्साचे हे हातेर ह्यो भाग्यवन कुरीस आसा पळय दीस पडत्या जिवितांत खंयच्याय अडकळीन तूं सांपडले कळीत नासतना ह्या कळीत आसून तुका ह्या कुर्सांत आवन तुकाच तुवें सुडका दिवचें मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार हें स्पश्ट दिसून येता मोरयेन तिच्या जिवितांत पळया हांव एक घडीत मात तुमकां दिता तें निमाणें अंतर जाल्लें घडीत खंयच्या वेळार गे म्हळ्यार त्या गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागोवंक वताना ते मोरये आशिल्लो उल्लेख ना पूण जेजूचे शीस आशिल्ले ते एक जाण लागीं आशिल्ले थोडे इल्ले पयस आशिल्ले जाकोब जुवांव आनी पेद्रू लागीं आशिल्ले उजतले ते न्हिदेन पिकल्ले म्हणटा तुमी न्हिदेन म्हळ्यार ही रातीची न्हीद न्ही ती न्ही त्या वेळार कशें सांजेर तांकां तितली ती न्हीद न्ही ती न्हिदेन पिकल्ले म्हळ्यार तांच्या जिवितांत तांणी आजुनी जेजूक तांच्या जिविताचो वांटो करून घेवना सांगता आसले सांगता जुदास इस्कारियोती आसलो पूण ताचो गुरू सैतान जुदास इस्कारियोताचो मार्गदर्शक सैतान सांगता आसलो जेजू ओट्ट हें पळया देखून जेजू ओट्टा आसल्या कुठल्या काल परत किताबाती जाता पळया जेजू सांगतात आसलो तो पूण ताचो मार्गदर्शक ताणें ताचो गुरू ताणें सैतानाक केल्ले जुदास इस्कारियोतान आनी सैतानान ताका करेक्ट जाग्यार व्हेले ताचे गजाल सोडया उरिल्ले 11 जण जाल्यार पळया तांणी जेजूक तांचे जिविताचो वांटो करूना पुरा पळोवन धांवले तरी जेजूचे पुनर्जिवानपण जाल्ल्या उपरांत ते मोरये सांगता आपोस्तलांचे कृत्यां पयलो अध्याय म्हणटा ते मोरये सांगता मागणें करनासले त्या वेळार आनीक पेंतेकोस्त येवना पेंतेकोस्त आपोस्तलाचे धर्मदूताचे कृत्य दुसरो अध्याय पयलो मागणें करनासले खंय उल्लेख ना मोरयेन तिचे पोटाजाळ तांचे लागीं सांगिल्ले पयले पोटाजाळ कोताय आळे तुमकां जेजून इतल्या मोगान आपणाचे करून घेतिल्ले तुमकां इतल्या मोगान ताणें देवाच्या मोगान वागयलां पूण ताचे निमाणे घडये गेत्सेमनी मळ्या उपरांत त्या श्रेश्ठ जगाच्या घरा त्या पिलाताच्या त्या रावळेरांत ताका ताचे काल म्हणटात ते जरबानाचे मार मारन ताका ताचे जिवितांत इतले बोंगस्थळ करतना एकूच एकलो तुमी तांच्या सांगाता रावनात म्हणलें पोटा जाळ ती कानान तुमी नात म्हणटात गे आसले पूण ते पोटा जाळ तिणें जेजूच्या भाग्यवन कुर्साच्या बोळान तिकात तिणें सुडका दिली हे मोरयेचे खंय मोरयेन दुर्सारलें ना पेद्रूक जावं हेर शिस्ते 11 जण आसले पळय खंय दुर्सारलें ना म्हज्या पुताच्या निमाणे घडये सड्ड गरज आशिल्ली जेजूक तांची त्या वेळार आनी पळया त्या संदर्भार सड्ड मोगासो त्यागा पैकी एकलो पेद्रू ताणेन ताका नेगार केलें जाल्यार मोरयेन ह्या घडीत कितें मोरये कळीत नासली मोरये कळीत आसली ती घडीत
जर तर पवित्र पुस्तकान बरयलां जाल्यार मोरयेक त्या वेळार कळिताली गडीत नाल्यार पवित्र पुस्तकान बरोवन पवित्र पुस्तक उपरांत बरयल्लो मस्त उपरांत बरयल्लो. तशें आसतना खंय दुरसवणें ना, पेद्रो कडेन कंप्लेंट ना मोरयेचे. गरजेच्या वेळार तुमी पावना ना, तिका कंप्लेंट आसले नातले म्हणूंक जायना. तें तिचें दुरसवणें तिका तिच्या जिवितांत आयिल्लें. जेजूच्या कुर्साच्या बोळान तिणें सुटकेचे या लिबरेशन तिणें या तिच्या जिवितांत जेजूच्या शिसांनी निमाणे घडये जेजूच्या कुमकेक येवनान जाल्यार या ताका पळोवन धांवले जाल्यार या मोगाच्या एकल्यान ताका नेगार केलो जाल्यार मोरयेक कळीत आसल्यार सगळे तिजे आटे विटे या आकलास तिणें ती कस सोडयले, सुटका दिली. खंयच्या रितीन? तिच्या सक्तेन न्ही, तिच्या बळान न्ही, या तिच्या मागण्यान न्ही, जेजूच्या भगेवन कुर्साच्या सक्तेन. देखून मोरयेक जाल्यार आमकां जाता. कित्याक म्हळ्यार मोरी आनी आमी एकूच लेवलार आसा. हे उगडास स्टोरीचे. मोरी आनी आमी एकूच लेवलार आसा. कित्याक म्हळ्यार मोरी देवान रचयल्ल्या एक मनीस, आमी देवान रचयल्ल्या जेजूक इल्लो फरक आहा, जेजूक आनी आमकां इल्लो फरक आहा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यारी गर्भेश जाल्लो. पूण मोरी तशी न्ही. मोरी संवसारी सकट मनशा पैकी ती एक मनीस. त्या देखून पवित्र सभा म्हणटा मोरी परफेक्ट डिसायपल, म्हळ्यार संपूर्ण शिस आमच्या बरीत. देवी न्ही, गॉडेस न्ही. एवढाच तोरजे आमच्या बरीत ती परफेक्ट, म्हळ्यार आमच्या बरी परफेक्ट न्ही, आमच्या बरीत ती मनशा जल्मान, मनशा सैमान आमच्या बरीत आवय बापातान जल्माल्ली जाल्यार मोरयेक आनी आमकां फरक कित्याक म्हळ्यार तिच्या पोटा जाळेन, तिच्या त्या विशेष आटे विटे तिणें भोगिल्ल्या त्या गेत्सेमानी मळ्यातावन ते जेजूक हांगा समाधीन दवरल्या घडये वरेक. ती सगळ्या कुर्साच्या वाटे वेळार तिणें भोगिल्ले ते आटे विटेन तिणेंत तिका सुटका दिली जेजूच्या भगेवन कुर्साच्या बोळान. थंय तिका कोण आहले सुटका दिवंक? कोण नातले. येच धांवल्यात, हेच सुद्दां हे पळोवन धांवल्यात. जुवांव एकलो कुर्सा मळी आसा म्हणलो उल्लेख करता जाल्यार त्या जुवांवन बरयल्या शब्द वर्तेन तो आसलो. मात्र ताचे तावन खंयचेच फायदो मोरयेक तिच्या आटे विट्यान मेळिल्लो दाखलोय ना. जेजू कंडी जावन मेळोंक ना. तो खाली प्रेझेंट आसलो थंय म्हणटा जुवांवन बरयलो वांजेल. ते मातेव मार्क लोकांक ताचे उल्लेख ना. देखून हांवें म्हणचे दीस पडट्या जिवितांत तूं बंदाडान पडटाय. It is very common that you can end yourself in some bondage. Bondage म्हळ्यार एका तराची बंदड. थोड्या जाणांक तांच्या दुखांत भायर येवंक जायना. गंची बुजवणी लागना, देवाची बुजवण आपणोवंक जायना. हांगा येता सुटका. देखून लिबरेशन बारीस गरजेचें. म्हळ्यार ते जैलांत आशिल्ल्यांक एक वर्सा उपरांत तांकां कशी शिक्षा येता पळय 5 वर्सां उपरांत या जिवावधी शिक्षा लायफ इम्प्रिजनमेंट जाल्यार 14 या 20 या मरता वरें तांकां एक सुटका म्हणून आसा, एक बेल म्हणून आसा. थोड्या जाणांक एक तांची अवधी मुक्त जाल्ल्या उपरांत तांकां जैलांतल्यान भायर सोडटा. पूण ही आसा पळय तुज्या काले म्हणटात तुज्या रागान तुका भायर येवंक जायना. थोड्यांक जायना. थोड्या जाणां तांचे टेम्पर कंट्रोल आतां कितें ना, तांकां कंट्रोला येवंक मन आसा. हांवें कोणा विशयी उलोवचें कोत्ताय ते कठीण अंत पडल्यात खंयच्यात रागांत या हटांत या गर्वांत पडल्या तांकां भायर येवंक मन आसा. पियोण्यान पडल्या तांकां भायर येवंक मन आसा. जायना तांकां. खाली कोणें कुमक केल्यारय जायना, खंयचे मागणेय लागना. हांगा आसा जेजूचे कुर्साच्या हातेर तुज्या जिविताचो वांटो करून घे. तुवें करूंक कांय ना. तुवें जेजूचो भगेवन करीस तुज्या जिविताचो वांटे करचें तुजें काम. मागीर पुरा त्या कुर्सातावन जाता. कित्याक म्हळ्यार देवाक अवकाश आमी करून दिजे. उगडास करा, उगडास दवरा करा न्ही. देवाक अवकाश आमच्या जिवितांत आमी करून दिना जाल्यार देव सोलवता आमच्या जिवितांत. देवाक वास्कत करून घालता. मस्त जाणां गुत्तनाय ताणें चिंचे आत उबार किंकराट मन बाबा गल्ल मागणें केल्ल्या गुडले जालें म्हणून ना. दीस पडट्या जिवितांत देवाक तुज्या जिवितांत अवकाश हर एका घडये करून दिजे. हे आत उबारून केल्ले मागणें थंय देवाक तुज्या भितर रिगोवंक अवकाश करून दिचे. हें गरजेचें. देखून रेतीर आसची दीस पडट्या जिविताच्या बंदडेतावन बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका. जेजूचे मिसां उक्तावण करतना हे पुरो आसात.
कुरड्यांक दिश्ट तुम्ही चिंतना ते दोळे दिसनातले कुरडे म्हणून थोड्याने तशें चिंतला दिसता बंद अड्यांत आसलेल्या सुटका म्हळ्यार ताणें चिंतला जैलांत आहात पळय ते कोर्टांत सुटका म्हळ्यार तांकां तांच्या विशयान उलयना ते जेजूचे मिसांव लुकान बरयल्ले 14 अध्यायांत आसचे बंदेंत आसलेल्या सुटका कुरड्यांक दिश्ट सर्वेस्परा दाया माया दाखोवचे म्हळ्यार आमकां समा आसलेल्या मनशांक म्हळ्यार अशें जैलान नासतना अशेंच दीस पडत्या कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत अवंकारपणाच्या जिवितांत या जागपणाच्या जिवितांत या धार्मीक बेसांत आसलेल्या सांगिल्लें तें कुरडे म्हळ्यार दोळ्यांचे दिसनातले न्ही ते देवाक सदांय लागशिल्ले आनी मोगाचे हे कुरडे म्हळ्यार दोळे समा आसले कुरडे समा दिसता तांकां पूण तांकां जाय जाल्लें पळयता शिवाय ह्या हेरांनी तांकां खंयचें सारकें दिसता तें पळयता शिवाय कितें आसा तें पळयनातले कुरडे दीस पडते जिवितांत तुका जाय जाल्लें तुवें पळोवंक गेल्यार तें आत्मीक कुरडेपण त्या देखून सुटका लिबरेशन बारीस गरजेचें आनी एक तिसरें आनी निमाणें सल्वेशन कॉन्सलेशन लिबरेशन सल्वेशन साल्वासांव थोड्या जाणांचे मेल्ल्या उपरांत म्हणून तें लेट जालें तें उपकार पडना तुका तो मरतना तुवें कालें म्हणलें सल्वेशन इज नाव आतांचो वेळ साल्वासांवांचो सल्वेशन म्हळ्यार हर एक दीस पडते जिविताचे संगते ते बुजवणे तावन सारकें करचें जावं या लिबरेशन सुटका तावन तुवें सोडोवचें जावं तुवें तें एक विशेष संभ्रमाचें जिवीत जावन जियोवचें संभ्रम ते संभ्रम न्ही वो ते हाका वेतात पळय तुमी काजाराचे संभ्रम पयल्या कुंभाराचो संभ्रम आनी ओलाचो संभ्रम आनी कसले संभ्रम आहात पळय हॉलांत या आनी काही हॉटलांत जेवणाचें ते न्ही ते पार्टी जे जेवण हांवेचें न्ही ते प्रोग्राम पळोवंक वयचे की जेवण हांवेचें थोडे जाण देखून टायमार येता जेवणा ते पर्यंत नाल्यांचे प्रोग्राम मुग्दात ना उजी खेळ आनी ते मत्ती गोबर म्हणून तांणी जेवंक टायमार वता ते न्ही संभ्रम म्हळ्यार इतल्यासर दूख अनवर रगळे उपाद्र दोशी दुर्सणे अक्लास आनी कसले प्रॉब्लेम्स कश्ट वळवळे खंयचे आसा खंयचे ना म्हूण ह्या सगळ्यान तूं रेवडोन आसतना तुकाच जेजूच्या भगवंत कुर्साच्या बोळान एका वाटेन बुजवलें आनी एका वाटेन तुवें सुटका दिल्ल्या सांगाता तुवें संभ्रमान जियोवचें इतल्या संभ्रमान तुवें जिये खंय मुनी चुकोन तुजें मरण तुका भेटलें जाल्यार घट्ट पटलून धरीचें सोडून वचा ताका त्या मरणान तुका बियान 4 पांयां धांवचें आसचें 2 पांय न्ही 4 पांयां धांवचें तें जिवीत जायचें कितले जाण मरणाचे बे पळयलां तुमी खोले बे म्हणना मरणाचे एक आस्पत्र जायना आनी एक आस्पत्र एक डॉक्टर जायना आनी एक डॉक्टर एक मेडिकल वखद जायना आनी एक मेडिकल वखद अरे तूं संभ्रमीक जिये खंयचे वखदी तुका साल्वा जावन जाता खंयच्या डॉक्टरान दिल्ले स्पेशलिस्टी गरज ना खंयचोय गरज ना कित्याक म्हळ्यार संभ्रमीक जिवीत साल्वासांवांचें जिवीत म्हळ्यार दीस पडत्या जिविताच्या सर्व अडकळ अडचण विघ्ना अनवरान तुवें विशेष ददोसकायेन आनी कुशलकायेन सगळ्यां खातीर देवाक अर्गान दिवन जियोवचें तातूंत दुस्मान इश्ट मोगाचो लागशिल्लो कुटुंबाचो घात केल्लो मोस केल्लो खंयचे फरक ना ते कोणाक गोताय फरक कोणें जेजूचे भगवंत कुरीस तांच्या जिविताचे हातेर जावन घेवना पळय कोणें खंयच्या मनशान जेजूचे भगवंत कुरीस तांच्या जिविताचो वांटो जावन घेवना पळय ती लेख घालतात ती वांटे करतात लोकांक हे बरे मनीस हे पाड मनीस हे आमचे कुटुंबाचे हे कुटुंबा बायले हे लागशिल्ले हे घर जाल्ले हे कोटे हे अन्नाडे हे तशे हे अशे हे दुस्मान हे इश्ट हे घात केल्ले मोस केल्ले तशें कांय ना ह्या जिवितांत जेजूचे भगवंत कुर्सा तुजो वांटेली करून घे सकडी तुका साल्वासांवांच्या वाटेर आपोवन व्हरचें तशें तुजेर हुंदो ना मात तांचेर ना हे जिवीत तुजे विशयान दीस लायफ इज अबाउट यू नॉट अबाउट अदर्स हे उडास दवर हेर कशेंय आसूं हेर कितेंय उलो हेर कशेंय चलो हेर म्हळ्यार घरा भितरले आनी घरा भायले हेर म्हळ्यार पयशिले न्ही हांगाचे न्ही रशिया युक्रेनाचे न्ही आमच्या घरा भितरले घरा भायले कुटुंबाचे लागशिल्ले मोगाचे इश्ट मंत्र आनी परात पळय ते कशेंय आसून कशेंय जियो कशेंय उलो तुज्या विशयान पूण एक उगडास तरेचे हे जिवीत मुजें दीस लायफ इज अबाउट मी देखून हर एका दीस पडते संगतीन साल्वासांव म्हळ्यार जेजूचो भगवंत कुरीस
तुवें तुकाच विशेष देवाचो उपकार आठोवन देवाचो मात उपकार आठोवचो न्ही, एकामेकाचो उपकार आठोवन तुका बरें केल्लें वायट केल्लें सगळ्यांचो उपकार आठयचे, दुस्मान जावं इश्ट जावं सगळ्यांक ते उपकारी मन दवर. कित्याक म्हळ्यार हें जिवीत तुज्या विशयान तांच्या विशयान न्ही. थोड्या जाणांक पडोवन गेला ते हेरां तांकां तांच्या विशयान पडोवन वचना, तांकां घरये पडी तो वो हाच्या विशयांत ही ती ये सुनू ताचो माय ही माव माय ही ती दुस्मान इश्ट कले जिवीत हें. जेजूचो भगवंत कुर्साची परबासची आकात साल्वासाव म्हळ्यार कितेंगी म्हळ्यार आतांच्या वेळार आयच्या काळार ह्या परिस्थितींत तुवें ह्या मनशाक सांगलें पळय हांवें आसात मनीस खंयच्या रितीचे तुमी पळयलां पळय, येत्त मनीस ह्या संवसारांत आसचे. तुका जाय जाल्लेत मनीस जायचे जाल्यार तूं आतां वचाचें सरकार वचत जाल्यार मोराचें तुवें. तुका ह्या संवसारांत आसचे येत्त दुखोवचे, तुका उपाद करचे, तुजेर खबरो करचे, तुजें नांव पाड करचें, तुजी मर्याद करचे, आड पांय दिवचे आनी कितें करचें आनी काले करचें तासचें तेणें त्या देखून हांच्या सांगता तुजें जिवीत जेजूचें देखून जेजूचो भगवंत कुरीस बारीक गरज. कित्याक म्हळ्यार हांचे संगीत जियेत आसतना असले मनीस ना जाल्यार व्हड नासल्यार व्हडना कशेंय तुवें जियेत आसतना हे विविध तरान तुका अडकळींत आनी उपादान घालचे मनीस तुज्या संगी तुज्या वाठारांत आसतना तुवें तुकाच सगळ्या ह्या बांदपासांतले दिसपडत्या जिविताच्या प्रॉब्लेमांतले कश्टांतले अनवरांतलें जेजूच्या भगवंत कुर्साच्या बोळान संभ्रमान जिवचे सद्दां अर्घां दिवचे. पिडा जावं भलायकी जावं आस्पत्र जावं मेडिकल जावं हे क्लिनीक जावं या घरांत घरचें या तो घरचें तें आदलें आयुर्वेदीक या खंयचेंय तुजें कुटुंबांत वाळोवन आयिल्लें वकात कर या वकात करनासतना सगळे संगतींनी तुवें देवाचो उपकार आठोवचें सारकें जाता. पळया दादीकून हांवें म्हळें संभ्रामीक जिवीत म्हळ्यार खंयच्या वेळार तुजें मरण आयल्यार घट्ट धरीचें मरणान दम्मया म्हाका एक पटी सोड म्हणाचें. तुका पळोवन मरणान भियेचें, तुवें मरणाक भियोवचें न्ही. तुका पळोवन ह्या जिविताचे संगती भियेचें, तुवें ह्या जिविताचे संगती भियोवचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार मागीर हो कोणाक हो जेजूचो भगवंत कुरीस ते पिंत्र आयलां निमाण्या शुक्राराचे घडीत जेजूच्या कश्ट मरणाचे संभ्रम म्हळ्यार व्हडल्या रडण्यान दुकां गळून आसलें म्हणून ते बरयल्ली रीत. पूण ताच्या जिवितांत जेजूच्या जिवितांत विशेष संभ्रमाचें घडीत तें देखून सगळें कुर्सार जालें. सगळें पास्कांचो आयतार जावं स्वर्गारोहणाचो आयतार जावं पेंतेकोस्ताचो आयतार जावं या खंयचेय दीस पडत्या जिवितांत जावचें जावं गोळोन येवचें कुरीस तें एकच कनेक्शन सर्गार तावन मनशाक संवसारांत मनशाक सर्गार कुर्साचे की वर्ते ह्या संवसारांत देवानी फावो करूंक जायना. सगळे देवाची मांडावळां तूं आटापल्या पूण उडास दवरा तो कुरीस जेजू कुर्सार जिवे त्या कुर्सार जेजूक मारच्या पयलें तस्सो कुरीस व्हडल्या नालिसायेचो मर्याद नातल्लो आत्मानाचो निंदेचो वळवळयेचो. तुमी पळया पोरना सल्ल्यांत द्वितीनियम बूक आसा अध्याय 21 वाक्य 22 तन 23 म्हणटा कोणाक कुर्सार म्हळ्यार रूख म्हळ्यार कुर्सार किळयला तो देवाचो शिराप पडलेलो म्हणून आसा. तसलो देवाच्या शिरापाचो कुरीस खंयच्या वेळार जेजूक त्या कुर्सार मारलें आनी खंयच्या घडये जेजू त्या कुर्सार मरण पावलो गजालच बदलाली. अपराध आसल्या कडेन विशेष देवाचें सस्नाचें बेसांव जालें. देखून हांवें म्हळें दीस पडत्या जिवितांत संभ्रमाचें जिवीत म्हळ्यार सक्तांचो उपकार बावडचे काळजांत आनी मनांत उपकार बावड जियेचे. ती उपकारां पडनातली जावं दी हें जिवीत तुजें तांचें न्ही. हें उगडास तर हर एका घडये तूं उगडास तरेचें जेजूचो भगवंत करीस तुज्या जिविताचो वांटो करून घेतलाय म्हणल्यार एक गुर्त हर एका वेळार तूं उगडास तरेचें हें जिवीत म्हजें हांवें हेरां बरी करचें न्ही. हांवें त्या भगवंत कुर्साच्या बळान सगळ्यांक देवाचें सस्नाचें बेसांव आटावचें. हर एकल्याक यू मस्ट बिकम अ डिवायन ब्लेसिंग. वायट करतले जावं बरें करतले सगळ्यांचो उपकार बावडचे सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचे तुवें
सक्टां खातीर देवा लागीं विशेष काले म्हणटा देवाची खाकूळ तूं तांचेर मागस तूं जालें जाल्यार सांबराम वळटा. सालवास हांव दिसपट्ट्या जिवितांत वळाचें जाल्यार ताका वाट करून दिजें तुवें. त्या खातीर हांवें म्हणलें जेजूचो भाग्यवन करी ससनाच्या ससनाक ह्या जिवितांत तुजें एकच धैर्य. हाच्या उपरांत तुका खंयचेय बेन दिसता जाल्यार ताका एकच कारण मरणाचें बेन जावं, पिडेचें बेन जावं, अवघडाचें बेन जावं, तुज्या मोगाचें होगडोवन घेवचें बेन जावं, या तुज्या लागशिल्यांक या कोणाक तुवें कुमक केला पळय तांणी तुका घात करचें या चीट करचें या मोस करचें बेन जावं, खंयचें बें आसल्यार जर तर जेजूचो भाग्यवन करीस तुज्या जिविताचो वांटो केलाय जाल्यार बें आसलें संभ्रम जावन बदलता. हे तुजेर वंदन आसा. भाग्यवन करीस तयार आसा. तुका आपणाचे तुज्या जिविताचो वांटेली जावं तूं तें घेवंक तयार आसा की म्हणलें सवाल. आतां आमी आतां कुर्साचें जिवीत म्हळ्यार कुरीस आमच्या जिवितांत कितल्या गरजेचो फायद्याचो आनी उपकारा पडचो म्हूण पळयल्ल्या उपरांत दुसरें जेजूच्या जिवितांत कुरीस आयिल्लें कळीत जायचें. मस्त जाणांनी चिंचा सांगचें म्हाका म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांनी बरयलां कुरीस जेजू कोणें दिलो म्हळ्यार जुदेवानी देवाक लागाड कडून मनशाक जाता की तुमी इल्लें चिंतून पळया. मनशाक लागाड कडून मनशाक जाता देखून आमी इल्लें बदलाचें चिंतप. आदी सापडलें सापचें न्ही. देवाक जिवेशी मारू मनशाक सादा मनशाक लागाड काडून मनीस जाता. मनशाची जिशी मारनाता सदां तातूंत कांय विशेश कांय ना. आमकां हर एका दिसा पळोवंक मेळचें आयकूंक मेळचें. जेजूच्या जिवितांत जुदेवानी कुर्सार मारलें एक. ह्या पिलातान कुर्साचें फॉर्मान दिल्लें एल्लें पवित्र पुस्तकांत आसा. आनी एक हाचे इल्लें वयर आहा थोडे जाण देवान ताका कुर्साचें मरण दिलें तें चड जालें. हें म्हणी म्हणना कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आसा आनी सत रुजवाता. हें इल्लें चड जालें. देवाची मर्याद करची न्ही. देवाक यमकुळो करून गेल्ल्या बरें जालें. देवान जेजूक ह्या संवसारान धाडलें कुर्सार मोर्चाक न्ही. देवान जेजूक ह्या संवसारान जेजूक म्हळ्यार आपल्या एकल्याच पुता संवसारान धाडलें ससनाच्या जिविता. कुर्सार मोर्चा खातीर देवान जेजूक संवसारान धाडलें जाल्यार देव यमकुळो जालो. बारीक चूक चिंतप तें अजुनूय आसा थोड्याणाच्या तकलेंत. कित्याक म्हळ्यार मनशांनी देवाक लागड करूंक जायना म्हळ्यार देवान देवाक लागड काडलो म्हणचें तशें वचना. बिलकूल वचना. देवान ससनाच्या जिविता धाडलो. देखून एक उगडास दवरीचें जेजून मिसांव आरंभ करतना मार्कोन बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 1:14-15 तें आसा. ताणें सपनांत ती चिंतूना कुर्साचें आयिल्लें जेजूचें अर्दें मिसांव काबार जाल्ल्या उपरांत स्पश्ट कळयता पवित्र पुस्तकांत. मार्कोन बरयल्ल्या वांजेलांत 8वो अध्याय, मातेवान बरयल्ल्या वांजेलांत 16वो अध्याय स्पश्ट आसा. उरिल्ल्या 2 वांजेलांत इतले स्पश्ट उल्लेख ना. आपले मिसांव लागीं अर्दें मिसांव जालां. मार्का प्रमाणे अर्ध्या वर्साचे या 1 वर्साचे म्हळ्यार तांच्या प्रकार मातेव मार्क लोका प्रकार जेजूचे मिसांव 1 वर्साचे. जुवांच्या प्रकार जेजूचे मिसांव उणें म्हळ्यार 3 वर्सांचे. इतें कितलें जावन 1 तावन 3 वर्साचें अर्दें मिसांव जाल्ल्या उपरांत ताका स्पश्ट रितीन तो तांकां सांगता. तें पयलें एक आसा तें गणीत मनशा पुताक लोक कितें म्हणटात मागीर मनशा पुताक तुमी कितें म्हणटात म्हणून. म्हळ्यार ताणें अभिप्राय विचारूं ना. ओपिनियन म्हजे विशयान कितें म्हणटात तुमी कितें म्हणटात लोक कितें म्हणटात ती कितें म्हणटात ही कितें चिंतात तें नाही विचारलें ताणें. लोकांनी कितले म्हाका म्हणजे तांच्या जिविताचो वांटो केला म्हूण विचारलें. एक चुरी वांटो करूं ना. काले जाप दिली ताणें. थोडे तूं रब्बी म्हणटात थोडे मिस्त्री म्हणटात थोडे आनी काले म्हणटात काले म्हणाले. उपकाराक पडनातली जाप. ताणें विचारलेलें मनशा पुताक लोक कितें म्हणटा म्हळ्यार ताणें ओपिनियन विचारूं ना. तांचे अभिप्राय विचारूं ना. तें ताका घाल गरज. ताका खंयची ताच्या विशयान ओपिनियन ताका ताचे कडेन तसा. ताणें विचारलें लोकांनी ताच्या काळाच्या लोकांनी जेजू कितलो तांच्या जिविताचो वांटो केला म्हळ्यार अर्थ घालें कोत्ताय. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार इम्प्रूवमेंट न्ही. आतांच्या काळार लोक सकट इम्प्रूवमेंटार आसा. इम्प्रूव कर काल इम्प्रूव करचें इम्प्रूव कर वचनाका. ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण जायचें. उपकारा पडनातली बुधबाळ सांगून थोड्या जाणांनी इम्प्रूव करून पळोवचें उरल्यांक म्हळ्यार इल्लेशें प्रोग्रेस तें हांगा जाता. तें कामान जाता हांगा न्ही. हांगासर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार बदलावण. जेजूक हांवें म्हज्या जिविताचो वांटेली केल्ल्यान जेजूक म्हळ्यार उडास दवरा
कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक हांवें ते बाळोक जेजू विशयांत उलोवचें न्ही, कुर्सार मरच्या पयलें जेजू आसलो ताचे विशयांत उलोवचें न्ही, कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रुसिफायड अँड रिजन लॉर्ड हें उगड आसतो रेजे. थोडे त्या बाळोक जेजूच्या हातूंत आसात, तो बाप बाळोक जेजू तो भुरगो आमी भुरग्या पर्यंत जाल्यां ती तशें जावन वचो, ल्हान भुरग्यां म्हणना ते. कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू म्हळ्यार तुज्या जिवितांत विशेष प्रभावीत रितीन जियोंक तुका प्रेरण जावचो. एकूच प्रेरण ह्या जिवितांत सासणाचें प्रेरण म्हळ्यार कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. देखून कुरीस कशें आयलें जेजूच्या हातूं, जेजून तो सपनान चिंतून ताचें मिसाव आरंभ करतना. पूण एक ताका दाखलो आसा थंय मार्कोच्या वांजेलांत स्पश्ट आसा. मार्कोन बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 1 वाक्य 14 थंय स्पश्ट आसा. देखून पवित्र पुस्तक वाचल्यार फावना. सुमार जाण आसात आमच्या तुमच्या मदें हे पवित्र पुस्तक वाचचें आनी सुरू केलें ना. पवित्र पुस्तकाक तुवें वाचयचें तुज्या जिवितांत. यू हॅव टू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट जस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड और रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र पुस्तक तुज्या भितर वाचचें बरें करीचें तुवें. म्हळ्यार थंय उल्लेख कालंगा लागीं म्हळ्यार मार्कोन बरयल्या वांजेलांत अध्याय 1 वाक्य 14 जुवांगदन बंदेन गेल्ल्या उपरांत जैलान गेल्ल्या उपरांत जेजून मिसांव आरंभ केलें. हें बारी सुलभेन घेतलां मस्ताडांनी. हें आमी न्यूज आयकता पळय, हाका बंदेन गेलें ताका जैलान गेलें हाका लागाड गेलें तशें जालें. तशें न्ही तें. ताका फस्ट मिसांव आरंभ करतना एक सत्राय दिल्या ह्या संवसाराच्या मनशांनी वॉर्निंग दिलां, जागृत चिंतून समजून मुखार सर. काल्या गुत्ता जुवांव आयिल्लो काले ताच्या कामाक गे. जुवांव आयिल्लो सोम्याची वाट तयार करून काली सोम्याची वाट तयार करचें माताचें काम. देखून ताणें पयल्यान सांगलां हांव क्रिस्ती न्ही, हांव ताच्या वाणाचें काड तुडोवन थंय हांव पावना म्हणून. ताका स्पश्ट आसलें, स्पश्टता जुवांवची व्हेरी क्लियर. देखून जेजूक बारी मान आनी मोग जुवांवचें. जेजूचे मिसांव आरंभ करच्या म्हळ्यार जेजूच्या मिसांवां वाटकर दिवच्या तयाराय करच्या जुवांव आयिल्लो. ताकत धरून बंदेन गेलें जाल्यार अर्द्यार तुजी गत कितें जातली म्हळ्यार एक वॉर्निंग आसा. पूण जेजूची रीत पळयचें तें ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार तें. आमी तुमी जाल्ले जाल्यार तुमकां म्हणचें न्ही, कोणाक जाल्यार म्हणचें हांवें, मनीस जाल्ले जाल्यार हे देव म्हज्या नाका आमी इल्लें चेंज करया. आतां ट्रेनींग तरबेती बरो आसा पळय, तरबेती ट्रेनींग आमी इल्लें चेंज करया, पॅटर्न चेंज करया. कित्याक म्हळ्यार अशें केल्यार तें उपरांतल्यार आनी अपराधी केल्यार तांणी जैलान गेल्यार आनी हें केल्यार देखून आमी चेंज कॉम्प्रोमायज. ताणें कांय ना. ताणें ही खबर आयकल्ले कुडले आमचे तुमच्या मदें जाल्यार एक पोलीस कंप्लेंट दिता आसले, नाजाल्यार एक केस रेडी करता आसले कोर्टांत. म्हळ्यार प्रोटेक्शन, भद्रती ताच्या अपूर्वयेचें कोणा सांगिल्लें दाखलो ना. ताणें जुवांक बंदेन गेल्या उपरांत ताणें व्हडलें एक वॉर्निंग मेळ्ळां ताका मिसांव सुरू करच्या पयल्यान. तुजो वाट तयार केल्ले, तुजी वाट तयार केल्ल्या जुवांक तशें जाल्यार तुजी गत कितें जातली चिंतून पळय. आतांत बदली तुजी वाट, आतांत बदली. मिसांव सुरू करच्या पयलें मागीर बदलूंक गेल्यार कश्ट जायत. ताणें कालें केलें बारी एक संभ्रमान मिसांवाचें उक्तावण केलें. मार्कोन बरयल्लो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 15 14 जुवांक बंदेन गेल्लें वॉर्निंग ताका जेजूक. 17 15वें वाक्य म्हणटा मार्कोन बरयल्ल्या वांजेल अध्याय 1 15 म्हणटा वेळ भरती जालो. कल एक संभ्रमीक रितीन उक्तावण पळय, मोठो शर्माव. वेळ भरती जालो म्हणालो. खंयच्या गोत्या वेळ भरती जालो? कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक तुज्या जिवितांत बदलावण हाडच्याक वेळ भरती जालो. वेळ भरती जालो हाका. देखून हांव म्हळें आतांचो वेळ, आयचो दीस, ही घडी पवित्र घडी. आतांचो वेळ म्हळ्यार हांगा बसून आसचो वेळ न्ही. आतांचो वेळ म्हळ्यार द रायट नाव टायम इन लायफ. रायट नाव टायम. आतांच्या वेळार थोडीं कामां राहा, थोडीं पैना राहा, थोडीं काही न्हिदोन पडल्यान गी रातीक न्हीद पडना म्हणून, या नायट ड्युटी आली, नायट ड्युटी आली न्हिदल्यान गी कोणीय जावं दी. आतांच्या वेळार म्हळ्यार द रायट नाव टायम इज द टायम ऑफ सल्वेशन. सल्विवीक म्हळ्यार आतांचो वेळ.
त्या देखून आयच्या दिसा आनी आतांच्या वेळार कुर्सातावन बदलावण ट्रान्सफॉर्मेशन नॉट इम्प्रूवमेंट फायदो ना इम्प्रूवमेंट कामांत कॅरियर गायडन्स थंय पुरो जाता हांगा ना जिवितांत इम्प्रूवमेंट ना ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण कुर्साच्या बळान तुवें आनी एक तुज्या जिवितांत जेजूचे मिसावांचो वांटेलिजमचो जायचे देखून संभ्रमान ताणें केलें कितें जालें गे म्हळ्यार जेजूक व्हडली 17 अडकळ आसली जेजून एक अडकळ आसली आशिर्वाद जावन बदलिलें हें गरज तुज्या जिवितांत अडकळ आयली अडचण आयली उपद्र आयले दोशी आयले तुका रगड्यान गेलें तुजी सूख नासतना सूख असल्यार ना ती सूख असल्यार कांय टेन्शन ना तुमचें सूख सामा केल्यार सामा जाता ना हांव सारको म्हळ्यार बगताय तूं सूख सारकें केल्यार सामा जाता तुजी सूख नासतना तुज्या जिवितांत विघ्नां अनवरां अवघडां एकसरपण आनी काले दगदवणी आयिल्ल्या वेळार आशिर्वाद जावन बदलोवचो काळ आतांचो वेळ जुवांगदन बंदेन गेल्लें बियाचें गडीत 17 वॉर्निंग जेजून एक व्हडलें देवाचें आशिर्वाद जावन घेतलें आनी म्हणलो सांगता आतांचो वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां हांगा काळजांत आनी मोनांत हांगा न्ही धरणीर न्ही घरा भितर न्ही ह्या शेजारा न्ही हांगा सर्गात संवसाराचो देव पवित्र धर्मदूताचे कृत्य म्हणटा पात्रांनी बांदिल्ल्या देवळांत वस्ती करिना रक्त मासाच्या काळजांत आनी मोनांत वस्ती करता ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण आतांचो वेळ खाली देवा तूं हें कर तें करनाका अशें म्हाका आदार दी तशें हें कर म्हणून भूत सांगचो वेळ न्ही वो आतांचो वेळ सक्कड जिविताचे अडकळी अडचणी आशिर्वाद आनी साल्वासांव जावन संभ्रम जावन बदलचो वेळ देखून जेजूचो भाग्यवंत कुरीस बारीस गरज दुसरें पूण त्या वेळार जेजूक आपूण कुर्सार मरता म्हणून स्वप्नांत ती चिंतून हाणें तें येता 8वो अध्याय आणखी सुमार मिसांव जावं का ताचें गालिले येतावन गालिलेयाचें मिसांव मुग्दोवन जुदेया जेरुजलेमाक वेच्या वेळार कुर्साच्या मरणाचें येता आनी एक गडी तुमच्या मुखार दवरता जुवांक जिवेशी मारिल्ले ताची गोमटी कातुरलेली ते हेरोदीच्या जल्मा दिसा त्या हेरोदियासाची धूव येवन नाचोन ओवाच्या पिशेपणान ताका एक काले सपूत घालन जुवांची गोमटी कातुरलो दीस हें बारी सुलभायेन घेवंक जायना हें आनी एक हें अकरेचें सुरवेर जुवांक बंदेन गेल्ल्या वेळार बंदड आसली वॉर्निंग आसलें अडकळ आसली अडचण आसली जेजूक पर्सनल वॉर्निंग तें पर्सनल अडकळ ताका देवाचे विशेष संभ्रमीक आशिर्वाद जावन बदलिल्लो जेजू जुवांची गोमटी कातुरली ताका मर्डर करना आनी ती ते गोमटी ताची त्या चेडवाक हाडून दिन चेडवान त्या आवयक हेरोदियासाक हाडून दिल्ल्या वेळ खबर जेजूक पावतना उपरांत जेजूक पावतना मातेवान बरयल्लें वांजेल 14 अध्याय आसा मार्कून बरयल्लें वांजेलान 16 अध्याय आसा पूण मार्कून बरयल्लें वांजेलाचें की मातेवाच्या वांजेलान स्पश्ट आसा काल गेलें ताणें लिपोवन बसलोय तुमी इल्लेशें म्हजे सांगता रावा म्हाका इल्लें सपोर्ट करा आसात न्ही तुमी म्हजे वट्ट म्हळें ह्या अधिकाऱ्यांक पोलिसांक कंप्लेंट दिले ना 5000 लोकांक जेवण एक सक्षण पळया ताच्या जिवितांत जुवांक जर गोमटी कातुरली जाल्यार जुवांव आयलो हाची वाट तयार करूं जेजूची तर तुजी परिस्थिती कितें जाता म्हण आतां म्हणी चिंत त्या दाळा चिंतू नाय मिसांव आरंभ करतना वॉर्निंग एक दिल्लें जुवांक बंदेन गेल्लें त्या वेळा चिंतू नाय न्ही आनीकी वेळ आसा आतां म्हणी तुजी वाट बदल वॉर्निंग संवसारांत हांवें वॉर्निंग ताका ताणें जुवांक जर गोमटी कातून मर्डर केलें जाल्यार तुजी परिस्थिती कसली जायत थंय ताका पयिल्ल्या फावटी थंय कुर्साची जळक येवची देखून केदाळा ताका कुर्साचे मरणाचे ताचे अर्धे मिसांव जावन येतना तो हांकां शिकोवंक सुरू करता आतां आजापा रावली ताची पळया हें भारी गरज येदोळ म्हणून सर आजापा 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 आतां आजापा रावली ताणें आजापां केल्लीं कारण मॅजीक न्हय तें आजाप म्हळ्यार आजापा केल्लें कारण ट्रान्सफॉर्मेशन तूं जर तर खंयीय भेट कर
पून शेताक बाजिलिकाक या आनी काही त्या उंड्यांत जेजू दिश्टीक पडलो ते विल्ला कण्णूर या आनी काही उंड्या आसले जेजूच्या मासांनी रगात जाल्ल्या काही जाग्याक तूं वच या खंयच्याय बागेवान जाग्याक वच ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण तुजें थंय जायचें तुजे वट गेल्ल्यान थंय जायना जाल्यार व्हडना तुजें थंय जर तर ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण जायना जाल्यार तुवें थंय भेट करून वेळ पाड केले मत जाणांची गजाल घालीक म्हळ्यार तांकां इम्प्रूव जाल्यार पुरो इल्लेशें समाधान जाल्यार पुरो मती इल्लेशें सायकॅट्री आपले सायकॅट्री म्हळ्यार इल्लेशें समाधान इल्लेसो संतोश जालो इल्लेशें बरें जालें तें उपकारा पडना तें एका घडयेन लागाड घडटा एक तुज्या जिवितांत तुका नाका जाल्लें घडीत गेल्लें जाल्यार एक अवचित्त मोरान अवघड घडलें जाल्यार पुराय लागाड वेता तुजें हे इल्लेशें समाधान इल्लेसो संतोष देखून निरंतरी तुज्या जिवितांत एक विशेष धैर्याचे हातेर चालू आसा म्हळ्यार तें घडीत जेजून 5,000 लोक न्ही 5,000 दादले लोक कितलो म्हण देवाक तूं 5,000 दादल्यांक जेवण दिवन ह्या मुखांतर ताणें मिसावांच्या आरंभार आशिल्ले संभ्रम आतां व्हडल्या मट्टान सगळ्यांक कळयलो त्या दिसा वेळ भरती जालो म्हूण सांगतना हांव चिंता कितलोसो लोक आसलो कांय गोत्तू ना ते म्हज्या लागार ते 12 जाणां आसले दिसता ताणें विंचून काडले या ते आसले की डावट ते मागीर आयिल्ले तेय नातले पूण आयच्या दिसा तशें न्ही जुवांक जिवेशी मारन मर्डर करन जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक आयल्या तशें केलें जाल्यार तुका कसलें एक वळवळायेचें मरण आसा म्हणलें चिंत तुजी वाट तयार करून जुवांव आयिल्लो ताका तशें गेलें जाल्यार तुजी गत काले चिंत देवी ना सांगता खंय आसलो देव जुवांव सांगता जुवांक बंदेन घालतना देव सांगतना जुवांक मर्डर करतना देव सांगतना खंय सांगता आसलो देवान आडवना सांगता आसलो म्हळ्यार घाले देवान आडवना खंय देवान आडयलें दोनूय संदर्भार देवान आडयलें जाल्यार त्या हेरोदीक बंदेन घालूं वता एका हेरोदीन बंदेन गेले आनी एका वेळार त्याच हेरोदीन ताका मर्डर केलें त्या शिपायाक धरून देवाचे भद्रती देवाचें धैर्य आनी देवाचे ताका गरज त्या वेळार मेळोना जाल्यार जेजूक ती खबर दिली जाल्यार तुजी परिस्थिती कितली पाड जाता म्हणल्यार आंतू ताका कळ्ळें मरणाक तूं वळख जाताय ताची काली गोमटी कातरली ल्हान मट्टाचें तें तुजी परिस्थिती कितें वॉर्निंग जाल्यार तो आनीक व्हडले रितीन प्रगट करूंक लागलो 5,000 लोकांक जेवण दिलें म्हळ्यार सगळ्यांक कळयलें ताणें कालें कळयलें गे म्हळ्यार आनी रेडी खंयच्याक पयले फावटी कुर्साचे मरणाचे येवचें देखून हांव कितें म्हणूंक आशेता गे म्हळ्यार कुरीस जुदेवांनी दिल्लोय न्ही या जुदेवांच्या मुखेल्यांनी दिल्लोय न्ही या पिलातान दिल्लोय न्ही या देवान दिल्लोय न्ही कुरीस जेजूच्या मिसावांचो फळ क्रॉस इज द फ्रूट ऑफ द मिशन ऑफ जीसस ताचे मिसांव तशें आसलें गे ताका देवान कुरीस सोडून खंयच्याय रितीन बचाव करून देवाक साधना तशें मिसांव त्या खातीर हें उगडास तोरीचें निमाणो शुक्रार आनी फाल्यांचो दीस रेपिटेशन ऑफ द गूड फ्रायडे फाल्यां जेजूच्या भाग्यवंत कुर्साची परब दोनीय संगत हें उगडास तोरीचें कुरीस ताच्या जिवितांत आयिल्लो जेजून ताची वाटी धरुना ताच्या काळाच्या लोकांची वाटी ताणें धरुना ताच्या धर्मान शिकयल्लें पळय ताच्या काळाच्या दोतोरनीन शिकयल्लें पळय जेजूच्या धार्मीक दोतोरनी शिकवणेन या जेजूच्या धार्मीक मुखेल्यांनी धरिल्ली वाटा पळय पारिजेव साधू सेवांनी ती वाटी ताणें धरुना ताच्या काळार आसलो सरकार रोमाचो सरकार ती वाटी जेजून धरुना ताणें धरिल्ली वाट स्वस्थ ताणें धरिल्ली वाट आदी आतां आनी सदां सर्वता दैवीक देवाच्या सताची वाट कसली बदलावणी ना कोणी कितें म्हणा कितेंय करा दैवीक सत त्या देखून जेजू कुर्सार मारिल्लें न्ही कुर्सार मारिल्लें सताक जेजू कुर्सार मेल्लो म्हळ्यार सताक कुर्सार जिवेश मारलें सतक मरताय सत मरना देखून पुनर्जीवन जालो एवढ्या स्टोरीचें जेजून शिकयलें म्हळ्यार जेजून शिकयलें न्ही देवाच्या सतान शिकयलें जेजूक तुज्या जिवितांत वांटो जेजूक तुज्या जिविताचो वांटो केलो म्हळ्यार वांटेली केले म्हळ्यार जेजूक वांटे करूं नाय
देवाच्या सताक आणि देवाच्या न्यायनितीक तुझ्या जिवितांत तुवें वांटो केला, तुझे जिवीत असो वांटो केलाय. देखून पळय कुरीस ताच्या मिसांवांचो फळ, ताच्या कॉन्सिक्वन्स, क्रॉस इज द कॉन्सिक्वन्स ऑफ द मिशन ऑफ जिजस. उडास दवरा, एका काळार तो 2 वर्सांचो आसतना भुरगो जेजो हेरोद ताका लागाड काडूंक सोदतालो ताच्या भद्रते खातीर खंयच्या रितीन देवान ताका आडयलें. मरण हेरोदीच्या हातान सांपडनाशें, इजिप्ताक झुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडोवन आतां देवान आडोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताचें मिसांवां पळय, ताचें मिसांवंत देवा विशांत सत परगट करचें, मनशांक देवा विशांत निज सत परगट करचें. हे प्रभाव गलीचे तुज्या जिवितांत सत आनी न्यायनिती खातीर ताणें खंयची न्यायनीत म्हळ्यार आमची न्यायनीत न्ही, तुमची आमची या सरकाराची या आमच्या बुकांनी परत शिकयली आपले पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सायन्सान ती न्यायनीत न्ही. ताची न्यायनीत म्हळ्यार दैवीक बुजवण, ससनाची सोडवण आनी आखेर जायनातलें निरंतरी सुटका या ससनाचें समाधान. देखून जेजूचे खुर्साचें मोरण एक्चुअली ताच्या मिसांवांचो वांटेली जाल्ल्यान आमकां तुमकां खुर्साचें हें घडीत 20 जाणांक कालें जालां म्हळ्यार तांची पिडा ताणें कुरीस म्हणून चिंतचें न्ही. तुजी पिडा कुरीस न्ही. थोड्या जाणांनी चिंतचें दीस पडटा जिवितांत तांकां येतात पळय कश्ट, व्हडले दूख हाडणे, ते तांची कुरीस म्हणून न्ही. केदळा सता खातीर, सत म्हळ्यार कालें आदी आतां आनी सदां सर्वता सत. तुज्या लेकार सत न्ही, या तुज्या कुटुंबाच्या लेकार सत न्ही, या थोड्या बुकांनी बरयल्ल्या प्रकार या शिकयल्ल्या प्रकार सत न्ही. ससनाक बदलानातले संगती ताचे जेजू देवाचे सत आसा पळय त्या सता खातीर, या मोगा खातीर, या निती खातीर देवाच्या जर तर तूं मुखार सरताय जाल्यार त्या दाळा मात्र कुर्साचे बदला हे काले म्हणटात कुर्साचें जिवीत तुज्या जिविताचो वांटेली करून तुवें घेवये. त्या खातीर गेत्सेमनी मळ्यांत उडास दवरा. पयलो मिस्तेर दुखीचो मिस्तेर सोमी जेजू मोळ्यान मागतना रगात गमयता. ते एक्चुअली रगात गमोवचें न्ही, तें घडीत कितें दाखोवन दिता की म्हळ्यार आख्रेक ताका एक अवकाश आसलो. आतां म्हणी हांवें जुदेवांची वाट धरची गी, ताच्या धार्मीक मुखेल्यांची ती वाट धरल्यार ताका कुर्सार मारना. सरकाराची वाट त्या काळाच्या चक्रवर्ती रोमाच्या सरकाराची वाट धरल्यार ताका कुर्सार मारना. पिलात कुर्सार मारिना, तो आमचो. येणें जुदेवांची वाट धरल्यार ते कुर्सार मारना, तो आमचो. कोणाची वाटी धरून हाड, पुरा वाटे ताच्या मुखार आसले. आले हे जिवितांत गरज कुर्सार भाग्यवन कुर्साचे परबेचो अंश वच. तूं एक झटपटी कुर्साक तुज्या जिवितांत बदलावणेचो हातेर करून घेतल्या उपरांत तुज्या जिवितांत तुवें फाटी मुखार पळोवंक ना. हें उडास तो. कित्याक म्हळ्यार हें आच्चाकी वर्तेन देवान दिवंकी जायना, दिल्लेंय ना. देवाक आसादी जालें खंयचेंय ना न्ही. कुर्साचें की वर्तें सर्गींचें हातेर ह्या संवसारान ना. त्या देखून कुर्सांत हांव आमी साबार संगती शिकोवंक आसात. देखून आतां ह्या आराधना वेळार आमी ते मुखार हाडीचे. कुरीस जेजूचो भाग्यवन कुरीस दीस पडत्या जिवितांत हांव आतां प्रस्तावन मात दिता, मागीर आमी ह्या भाग्यवन घंट्यान ते नियाळ करचें. सक्कड तुज्या सवालांक जाप आसा, सक्कड सवालांक जाप. पयलें ताणें कुर्सार ताणें म्हणलें उतार ते माथेवाच्या आनी मार्कोच्या वांजेलांत मात्र आसा, लुकाच्या आनी जुवांवच्या ना. तें जावन आसलें मार्कोन बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 30 आनी 4 34 वर्स. हांच्या कोणाच्या त्या माथेवान बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 27 वाक्य 46 थंय आसा, मुजे देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. हें बारीच गरज दीस पडत्या जिवितांत. कित्याक म्हळ्यार साबारांक बगुल्लें आसा तांच्या जिवितांत गरज आसतना देव ना. केदळा देवाची सड्ड गरज आसा, देव नांच. देखून हांवें म्हळें जुवांक बंधन घालतना देवाचे भद्राती ना, ताका सुडका ना. जुवांक तर गोमटी घातर ना, जेजू की ना. गेत्सेमनी म्हळ्यांत
ताणें उडास ताणें 3 पोटी दुकानी गळोन मागलें म्हणटा ते गेसमने म्हळ्यांत बापा कडेन ताणें मागलें कालें की म्हळ्यार हें एक वाट सोडून कुर्साच्या मरणाची वाट सोडून दुसरी खंयची वाट आसल्यार देवाक जायना करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताचें मिसांवाचो फळ तो कुरीस देखून आमी कोणाक सत्र गुन्यांवकार करचे न्ही जेजूच्या कुर्स ताच्या मिसांवाचो फळूच कुर्साचें मरण देखून अब्बा बापा तुजी खुशी जाल्यार हें कुर्साचें मरण काल्स म्हळ्यार वायनाची काल्स न्ही हें कुर्साचें मरण म्हजें तोंड पयस कर म्हणून ताणें 3 पोटी मागल्यार देवान मागणें आयकलें पूण जायना म्हळें हें उगडास तोरीचें देवान मागणें आयकोना म्हणून जायना मागणें आयकलें पूण तशें करूंक जायना म्हळें देखून तें म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय केदाळा तुका देवान सांडला मनशांनी सांडचें सदांचें तें व्हडलें कांय ना तातूंत देवानी सांडला म्हूण बगतना हें उगडास दवर देव तुज्या जिवितांत केदाळा तूं नंच म्हणटाय पळय त्या दाळा ताची हाजरी संपूर्ण गॉड इज प्रेजेंट इन द एब्सन्स ऑफ गॉड हें शिकायचें आतां आनी केदाळा शिकचें मेल्ल्या उपरांत या म्हाताऱ्या प्रायर आतांच्या काळार गॉड इज प्रेजेंट इन गॉड्स एब्सन्स केदाळा देवान तुका सांडला केदाळा देव तुज्या कुमकेक पावना कुमकेक येना केदाळा देवाचें आजारपण तुका बगना केदाळा देवाचें धैर्य तुका मेळना म्हणटा गॉड इज परफेक्टली प्रेजेंट विथ यू and God's absence is God's presence. God is present in God's absence and God is absent in God's presence. देव केदाळा नाम गोत्ता केदाळा तूं देव तुज्या संगतत आसा केदाळा देव तुज्या संगतत समकोन आसा केदाळा देव तुका आदार दिवन तसा बगता पळय गॉड इज एब्संट देव आसना हें जावन आसा मिस्तेर कुर्सार तावन शिकचो देखून जर तर तुज्या जिवितांत देवान तुका सांडला म्हणून बोगलें जाल्यार विशेष धैर्याचो आनी विशेष संभ्रमाचो वेळ तो कित्याक देवाची संपूर्ण हाजरी देखून तुमी चिंती नाकात म्हजे देवा कित्याक ताणें सांडला म्हळ्यार ताणें देवाचोय आदार वगडोवन घेतलो म्हूण न्ही चूक चिंतप तें इतले एक ताच्या जिवितांत सक्तांनी ताका सांडलें देवाचो आदार मेळोना जाल्यार तें पयिल्लें उतार आहा पळय म्हजे देव एली एली लामा सबाक्तानी तें म्हणटा जेजून केदाळा देवान ताका सांडला म्हूण बोगलें संपूर्ण देवाची सोडवण ताची करून घेतली हें गरज देखून दीस पडत्या जिवितांत केदाळा तुका देव तुजे तावन पयस आसा म्हणून बगता जाल्यार अपूर्बायेचें पूण तें इंत रावं नाका तो वेळ अपूर्बायेचो कित्याक देव तुजे थंय संपूर्ण जाला देखून भाग्यवंत कुर्साचे संभ्रम मोगाच्या भाव भयणीन जेजूच्या भाग्यवंत कुर्साचें घडीत दीस पडत्या जिवितांत देवाचो आदार तुका ना म्हूण बगतना संपूर्ण देवाचो आदार आसा म्हणलें हें जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें उतार हांवें सांगचें न्ही ह्या पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केला म्हूण सांगचें न्ही हर एक पवित्र पुस्तक बरयलो बरयणार म्हणटा ती 7 उतरां पळय कुर्सार जेजून सांगलें तातूंत हें उतार 100% सत कित्याक म्हळ्यार तें किर्तनांत आसा पोरण्या सोल्ल्याचें किर्तन 22 आनी वाक्य एक थंय आसा पूण तें इंगड अर्थ हांगा इंगड थंय अर्थ किर्तन 22 वाक्य 1 किर्तन 22 वाक्य 1 थंय खालें म्हणटा की म्हळ्यार सक्तांनी सांडलें तुवें सांडलें की देवा अक्लास वता हांगा अक्लास न्ही हांगा संभ्रम उडास दवरा हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार त्या कुर्सार हें बदलाचें मस्त जाणांनी चिंते देव जेजूकी देवान सांडलो जेजूनी ताच्या जिवितांत भोगलें देवान ताका सांडलें बरी न्ही तें बदलाचें ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार केदाळा ताका देवान सांडला देवान सोडला देव आपणातान पयस गेला म्हूण भोगलें पळय देवाची भरपूर डीप एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड डीपेस्ट एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड म्हळ्यार तें कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिवितांत केदाळा गॉड इज एब्संट इवन यू फील दॅट गॉड इज एब्संट गॉड इज टोटली प्रेजेंट देखून हें उगडास तो हें बारीच गरजेचें केदाळा देव तुज्या सांगतात आसा म्हूण तूं बगता पळय गॉड इज एब्संट
पहिले उतार दाखयता गॉड इज प्रेझंट इन गॉड्स ॲबसन्स इज गॉड्स प्रेझन्स. हें उगडास दवरल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो दीस पडत्या जिवितान देवान तुका सणचो विशय येना. हेरांनी सांडचें तें तांकां सोडिल्लें, तें मंडवून करनाका तूं. कोण तुज्या सांगाता आसा, कोण तुका विरोध जाता म्हळ्यार तुज्या हातान ना, तुज्या हातान ना. कोणाची सारकी फिक्स करूं वचनाका. थोड्यांची गजाल काले म्हळ्यार ताणें हेरांक सारकें करूं पडचें, हें करनाका. तूं मरताय, तूं प्रेशर येवन तुका स्ट्रेस ओत्ताड जावन तकलीफाड जावन वताय खबर जाताय तूं ना. देव केदाळा तुज्या सांगाता ना म्हूण बघता, देवाची गुंडायेची हाजरी तुज्या सांगाता आसा. हें बारीच गरजेचें. ताचे उपरांत ती 6 उतरां येतात, ती आमी बागेवन घंटा वेळार नियाळ करया. हें गरजेचें. दीस पडत्या जिवितांत देव म्हजे सांगता ना, देवाचो आदार म्हाका भोगना, देव म्हजे तावन पयस गेला, देवाचें बेसांव या आशिर्वादा म्हाका भोगप येना म्हूण बघतना जेजूचें तें उतार उगडास दवर. कुर्सार तावन सांगिल्लें, म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. किर्तन 22 वाक्य 1. आक्लास आसले किर्तनांत जेजून देवाचो गुंडायेचो अनुभव जावन घेतले. हें गरज. त्या देखून साल्वासांव तुज्या हातांत आसा, देवाच्या हातांत ना. एवढाच तो साल्वासांव खंय आसा की म्हळ्यार तुज्या हातांत दिलां देवान. हें उगडास तो ही विंचवण करीचे. केदाळा तूं कठीण काले म्हणटा एक कठीण परिस्थितीन सांपडलाय, खंयच्याय रितीची परिस्थिती. देवा ससनाक तुज्या जिवितांत तुवें स्वप्नांत ती चिंतेन नातिल्ल्या सन्निवेशांत तूं पडटना हें उतार तुका त्या देवाच्या गुंडायेचे एक अनुभव जावंक जायचे. आतांचो वेळ वो. थोड्या जाणांनी सांगचें हे साद्या लोकांक इल्लेशे सड्ड जाले म्हणून. अय्यो हे सांगचें साद्या लोकांक तासचें. पवित्र हे रेती रासची साद्या लोकांक, शिकप्यांक न्ही. शिकप्यांक उपकारा पडना. ते केदाळे टेन्शन मास्टर पळयलें तुमी. शिकपी आहात पळय, बुदवंत मनीस आहात पळय, अधिकारांत आशिल्ले मनीस आहात पळय, आनी व्हडले उंचल्या स्थानार आसचे पळय, हायपर टेन्शनांत आसचे ते केदाळारी बेजारायत तांकां. केदाळारी ते तांच्या जिवितांत तकली पडापडीत तांकां. सादे मनीस आहात पळय, एक घडी इल्लेशे बेजार करूंक पळय, पूण सांबाळटात ते मागीर. ते व्हडले वत्ताडांनी आसना. देखून साद्या लोकांक हें बारीच गरजेचें. देवान तुका सांडूंक साध्य ना. देवान तुका सांडिल्ल्या बरी ना. म्हजे देवा कित्याक तूं गुंडायेचो अनुभव देखून आतांचो वेळ मोगाच्या भावा भयणीनो देवा तुका सांडूंक साधना. देखून केदाळा तुवें देवान तुका सांडला म्हूण बघतना हे गुंडायेचो अनुभव जेजूचे तें उतार आक्लास आसलें. आशिर्वाद मात्र न्ही, आशिर्वादाचो संभ्रम जावन बदल्लें. तुज्या जिवितांत एक विशेष प्रभाव ट्रान्सफॉर्मेशन हाडिजे. देखून आतां आमी ह्या बागेवन घंटा वेळार ती उरली जेजूच्या बागेवन कुर्सा तावन आयिल्ली ती 6 उतरांनी उरली. 6 उतरांनी ह्या मुखान दीस पडत्या जिविताची आमच्या सगळ्या समस्या, मस्त समस्यांक आमकां जाप ना, मस्त सवालां आसात ह्या जिवितांत. हें कित्याक कसलीय सूख नासतना हांव कित्याक उलवळटां, कसली म्हजी सूख नासतना कित्याक ह्या रडण्यान पडलां हांव, कसली सूख नासतना हें कित्याक म्हाका वळवळे, कसली म्हजी सूख नासतना हें कित्याक म्हाका हेरांत हांव अडकळी उपाद्र. कितलीं सवालां ह्या संवसारांत आसा. कित्याक निरापराधी मनीस वळवळटा, कश्टाता, रडटा, दुखान पडला. सवालां जापना हांगासर आसा. ससनाचे हातेर जेजूचो बागेवन करीस सगळी जाप स्पश्ट जाप तुज्या आनी म्हज्या मुखार ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण्याच्या जिविता मुखांतर आमकां हाडून येता. देखून ह्या बागेवन घंट्याक आतां आमकां आमी आयती करया. सकल सृष्टि सिद्धा देवा ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ
ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಸಂಗತ ಮುನಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ
नित्य सहायकने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने हालेलुया 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 मोगाच्या भावा भयणीनो बसात. जेजूच्या भाग्यवंत कुर्साचे जैत फाल्यांच्या दिसाची पराब आयच्या दिसा आमी करचो वो गुंडायसो नियाळ सगळ्या ह्या जिविताच्या आमच्या येदोळमणासर मेळानांतल्या सवालांक हांगासर जाप आसा. पयले आमी आरंभ केले मातेव आनी मार्कूच्या वांजेलांतावन ते जेजूचे एक उतार उरिल्लीं उतरां त्या 2 वांजेलांत ती उरिल्लीं 6 उतरां मातेवाच्या आनी मार्कूच्या नांव. मुझे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय ते पयिल्लें कित्याक गे म्हळ्यार केदळा देव तुज्या सांगाता ना म्हूण भोगता देवाक विशेष गुंडायेन तुजे भितर तुवें सोदू 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 तो तुज्या भितर संपूर्ण रितीन आसा. तुका सांडून देवान गेल्ल्या बरीच ना हें उगडास तोर. जर तर देवान तुका सांडला म्हणून भोगता जाल्यार तो वेळ तुका परत 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 तुजे थंय गुंडायेन तुजे भितर लिपोन आसल्या तुजे भितर आटापून तुजे भितर आसच्या देवाक मेळचो वेळ तो. सीक गॉड देवाक सोदू बत्ती येयल्यार पावना देवाक बत्ती येयल्यार उपकारा पावना. सीक देवाक सोदू देवान तुका सांडूंक साध्यच ना. पयिल्लें उतार ते खंयच्या वेळार जेजून सांगलें की म्हळ्यार त्या 3 किळ्यान त्या कुर्सार उमकळच्या आकलासाचो वेळ कठीण दुखीचो वेळ कठीण अन्याय आनी तांणी ताका घात केल्लो वेळ ताची सूख नासतना ताचेर विशेष अपमानाचो आनी निंदेचो अपराध मांडिल्ल्या वेळार ताणें म्हळें देवान म्हाका सांडूना तो मुजे थंय भोव गुंडायेन मुजे भितर आसा म्हणलें. भोगाप ताचें अपमान आनी ताणें भोगल्ली निंदा देवाचें विशेष कृपेचें देणें साल्वासावांचें देणें जावन बदल्लें. ताच्या उपरांत आमी लुकाच्या आनी जुवांवच्या वांजेलावेचें लुकाच्या वांजेलान जेजूची कुर्सार सांगिल्लीं 3 उतरां जुवावन बरयल्ल्या वांजेलान 3 उतरां ती ओट्ट सांगता गेल्यार 3-3 6 आनी हें 1 मातेव मार्काचें 1 उतार 7 जातात. आतां लुकाच्या वांजेलान पयिल्लें लुकान बरयल्ल्या शुभवार्ता अध्याय 23 वाक्य 34 चॅप्टर 23 गॉस्पल ऑफ लूक वर्स 34. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान. हें कित्याक गरजेचें गे म्हळ्यार हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत दुखयतलो तासो. तुका जाय जाल्ल्या बरी कोणी नात ह्या संवसारांत. तूं जाल्यार काजार जाल्ली एकामेका कडेन उलया तुमी सादा गे काजार जाल्ली काजारी जोडी गोवानी बायलें पयलें सुरवेर वकाल आनी नवरो ताचे उपरांत गोवानी बायल आखरेक पती आनी पतीण एकामेका उलया. 100% तुका जाय जाल्यार बरी तुज्या पतीणेन या तुज्या पतीन तुका जाय जाल्यार बरी उलोवंक तुका जाय जाल्यार बरी सोलोवंक जायना. देखून हर एकलो मनीस एकनातल्या एक रितीन तुका दुखयतलोच ह्या जिवितांत. तितलें मात्र न्ही खाली मनीस मात दुखयना मनशान खाली दुखयल्या वडना जालें मनीस मात न्ही ह्या जिविताची गडितां दुखयतात. खंयची गडितां लुकसाण जावं नश्ट जावं या अवघडां जावं अनवरां जावं या मरण जावं कठीण रितीन दुखयतात. अवचित्त मरणां मोगाच्या मनशाचें मरण भिरांकूळ रितीन दुखयतात. देखून बोगसाणें बारीस गरजेचें. देखून ताणें म्हळें ताका दुखयल्ल्यांक
कठीण रितीन कळीत आसून दुख येयल्लें कळीत नासतना दुख येयल्लें न्ही तांकां ताणें दुख येयल्लें खालें की म्हळ्यार ताणें मोराजित्त कुर्सार म्हणून त्या लोकांनी दुख येयल्लें ताका त्या कुर्सार मारिल्ल्या जे रोमाच्या शिपायांनी तरी ताचें उलोवणें पळया तांकां बक्षी बापा कित्याक कोत्ताय तांकां कळीत ना बोगसाण्याचे प्रभाव बोगसूचें तुवें हेरांक न्ही मस्त जाणांनी चिंतचें बोगशी हा म्हणल्यार कुडलें आनी एक व्हडलें काम केलें म्हणून ना बोगसूचें म्हळ्यार तुवें तुका तुज्या दुखांतावन सुडका दिवची फॉर गिवींग युअर सेल्फ ओन्ली फॉर गिवींग अदर्स म्हणून ना हेरांक बोगसूचो विशय इत्त ना ते तुमकां भोगूंक पुरो देखून थोड्या जाणांक फॉरगिव आनी फॉरगेट म्हणटा तें करूंक वचनाका फॉरगिव एंड रिमेंबर एगेन एंड एगेन फॉरगिव एंड रिमेंबर इट एगेन एंड एगेन खाली फॉरगेट जायना ह्या मंड्यांत फॉरगेट म्हणलें ना खाली रिमेंबर मात जाता ಈ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕರಿಯ ಸೊನ್ನು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕरूंक जायना ह्या मंड्यांत ह्या तकले भितर मायनस आनी डिविजन ना खाली प्लस आनी गुणीस मात्र आसचें त्या देखून बोगसाणें म्हळ्यार तुका जर तर म्हणलें ना तुज्या जिवितांत तुवें भोगिल्लें हेरांतावन भोगिल्लें दूख तांची सूख आसून भोगिल्लें दूख तुजी सूख नासतना तुवें भोगिल्लें दूख तुवें भोगिल्लो अन्याय तुवें भोगिल्ले सर्व रितीचे काले म्हणटात आटे विटे ह्या वळवळे तुवें तुकास सुडका दिवच्याक भाग्यवंत घंटो आनी जेजूचे देवाच्या ससनाचे हातेर कुरीस म्हणटा जेजूचें दुसरें उतार तुकास तुवें बोगसूचें म्हळ्यार तुजें हेरांतावन मेळिल्ल्या दुखांतावन तुकात तुवें सोडय जाय कित्याक सुडका देवान तुज्या हातान दिल्या सर्ग देवान तुज्या हातान दिला देखून आतांचो वेळ विंच तुवें सर्ग विंचना जाल्यार यमकोणान पडटा हितून यमकोण म्हळ्यार यंत आनीक दुखांतात कितलीं जाणां बेजार न्ही विचित्र दिसता म्हाका 40, 50, 60, 70 वर्सां जाल्लीं आतां ही दुखांत म्हळ्यार ल्हान भुरगीं जाल्यार व्हडना ही एरडण्याची मुरण्याची नाकण्याची आयदण्याची आत्तानाचे भुरगे तांकां दूख बगता ती रडटा जाल्यार व्हडना ती भुरगीं प्राय पाप तांकां ती ल्हान प्राय ही व्हडा इतले प्राय जाल्यार 25, 30, 40, 50, 60 वर्सां जाल्यार आनीक हेरांचें दूख मोतीन दवरलां कालें गरजेचें हांकां तुमकां न्ही तांकां म्हणचें हांवें कितें गरजेचें म्हणल्यार म्हाका समजना कित्याक म्हळ्यार तुवें तुका सुडका दिवचें म्हळ्यार बोगसाणें तुवें हेरांक दिवचें न्ही बोगसाणें तुवें तुकात तुज्या दुखांत बेजारायंत अन्याय आनीत भोगिल्ल्यान सोडोवचें ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार हें त्या दळा मात तुवें कुर्साक तुज्या जिविताचो वांटो केलाय ಎಂತ ಉಲ್ಲೋಣೆ ಜೇಸುಚೆ ಮೊತ್ತಿಂದ ತುವೆं दवरयेत बापा तांकां बोगशिता हांकां बोगशिता कित्याक तांणी कितें केलें म्हण तांकां नेणा तांणी जाय म्हणून कळीत आसून केलां कोणी कळीत नासतना करिना तल्ले बेप्पा नात आमच्या मदें सक्कडी कळीत जावचें थोडी सन्निवेशां मात कळीत नासतना जातात अवचित्त मरणां अवघडां अनवरां नश्ट लुकसाण ते कळीत नासतना जाता ते संदर्भ सन्निवेश पूण मनशां जावन येवचें दूख पुरो कळीत आसून जावचें तरी तुवें तुका सोडयचें फॉरगिव युअर सेल्फ ओन्ली डोंट ट्राय टू फॉरगिव अदर्स तशें ना तुकाच तुवें सोडय जाय तुज्या दुखां हें जेजूचें देखून वापरीचें मोगाचें ती 7 उतरां पळय निमाणे शुक्राराची फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या दबाजी कुर्साच्या जैताचे हे संभ्रम करचे आहात पळय दीस पडटे जिवितांत कोणी तुमच्या पैकी आमच्या पैकी खंयच्याय रितीन घरच्या मनशां जावन दी आनी कोणा जावन दी दुखांत आसात रडण्यांत आसात बेजारायंत आसात तुवें तुका बक्षिजें तुका शेजारच्यांक न्ही तांकां घालें बक्षुचें तुवें तांकां बक्षूंक देव आसा तुवें तुका बक्षिजें बक्षुचें म्हळ्यार तुवें तुका तुज्या दुखांत सुटका दिवचें कित्याक ताणें केलां ताणें कर दाखयलां आनी ताणें सांगून दाखयलां कर दाखयलां बाप्पा तांकां बक्षी देखून कोणी आजुनी दुखांतात शॉक म्हाका थोड्या जाणांक 1 वर्स आदीं जाल्लें 6 म्हयने आदीं जाल्लें 3 म्हयने आदीं जाल्लें 5 वर्सां 10 वर्सां आदीं जाल्लें आनी दूख आसा म्हळ्यार हांकां कालें करनाका आनी केदळां आनी मोर्च्या आंतोळां आसतना गे सुटका दिवची तांच्या दुखांत आतांचो वेळ आयचो दीस जेजूचे ते उतार हें उगडास तोरीचें तुकाच फॉरगिव युअर सेल्फ फॉरगिव गॉड देवाकी बक्षी तुकाय बक्षी सक्कड तुज्या जिवितांत
फुकट रितीन सुटका आपणायताय मागीर तुका दूख येतले कोण दिना तुका दूख येतात कित्याक गोत्ताय तें गोत्ता गे तुका दूख येतात कित्याक म्हळ्यार तुका दुखता तूं वचकत कुर्साचें बोळ ना तुजे लागे देखून तुका दूख येता जर तर तुका हर एक दूख ह्या कुर्साच्या बळान हर एक दूख येयल्याक तूं दूख येयल्या पर्यंत तुका बक्षिताय जाल्यार तुवें दूख आसा करची तुवें कोणी तुजे भितर रिगोन तुज्या तकले भितर रिगोन तुका दूख केलें जाल्यार ती एक दुसरी गजाल तांणी तांच्या तोंडान सांगचें तांच्या तोंडान तुज्या तोंडांनी तुजें तोंड उक्तें कर तुजी जीब ओडन तुका हें केल्लें जाल्यार ती दुसरी गजाल ती कानुना प्रकार वता क्रिमिनल लॉ जाता तें हें तशें न्ही हें तांणी तांच्या तोंडांनी सांगलां जाय म्हूण सांगलां फाटल्यान सांगलां मुखल्यान सांगलां देणा सांगलां तें एकच फाटल्यान मुखल्यान आनी तुज्या मुखार आनी फाटल्यान काय विचित ना ती खबर मेळटा आनी सुवाले सुकरून कितेंय जावं तुकाच तूं सुटका दी मागीर कोणाक हें जेजूच्या दाबाची कुर्साच्या जैताचें फेस्त कोणाक बालांचें फेस्त तुका शेजारच्यांक न्ही त्या देखून फॉरगिव युअर सेल्फ अँड फॉरगिव गॉड देवाकी बक्षी कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर कळीत ना न्ही तुका केदाळांतून तुका सुटका दिताय तुजें रडणें हेरांत जाल्यार तुज्यात कर्मांत तूं रडटाय जाल्यार तें तुजी कर्मां समा केल्यार समा जाता तातूंत बक्षणाचो विशय ना पूण तुजी सूख नासतना तुजे रेंचें दूख देखून भाग्यवंत घंटो केवल एक आराधन भक्तीपणांनी देवाचपणाची गुर्त जावन वचो तो जेजू कुर्सार मारले ताच्या देवाचपणा खातीर न्ही जेजू कुर्सार किळयले ताच्या भाग्यवंतपणा खातीर न्ही जेजूक कुर्सार मारले ताणें ताच्या जिवितांत हर एक संदर्भार हर एका घडये देवाचे सत आनी देवाची न्यायनीत पयलें ताणें आनी प्रप्रथम जावन खंयच्या परिस्थितीर उखलून धरलें देखून आतांचो वेळ मोगाच्या भावा भयणीनो आतांचो वेळ न्ही हर एका दिसा तूं जर तर दूख पावताय तुकाच तूं बक्षी फॉरगिव युअरसेल्फ बारीक गरज तुवें तुका तुज्या हेरांनी दिल्ल्या दुखांतान तुवें तुकाच सुटका दिली जाल्यार तुका सकड सोबीत दिसतात तुका दूख येयले इश्ट जातात दुस्मानां बक्षी म्हळ्यार म्हाका हांसो येवचें तुवें बक्षिलें जाल्यार दुस्मान खंय आसता दुस्मान तुवें कण काडोवचें दुस्मान म्हणून ना ह्या जिवितांत दुस्मान म्हणून ना ह्या जिवितांत विरोधी म्हणून ना ह्या जिवितांत अशें तांकां जाय जाल्लें उलोवचें तांकां जाय जाल्या रितीन चलचें तुका दूख बगता कित्याक म्हळ्यार तुवें तुज्या जिवितांत तुका दूख आयिल्ल्या प्रमाणे तुकाच तुवें सुटका दिवना हें उतार बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेणा थंयच्यान तितकेशे मुखार आमी गेल्यार आनी एक बारीस गरजेचें तें जावन आसा तें हें लुकाच्या वंजलांत अध्याय 23 वाक्य 34 आनी एक अध्याय 23 वाक्य 43 तें कालें म्हणटा की म्हळ्यार तत्वांजल अध्याय 23 पुरा लुकाच्या वंजल अध्याय 23 पूण वाक्य मात 43 तें कितें म्हणटा की म्हळ्यार आजच तूं म्हज्या सांगता वांयकुटांत आसतले थोड्या जाणांनी चिंचे हें मेल्ल्या उपरांत देव दूत तुका वांयकुटांत घेवन व्हर तें वांयकूट न्ही तें घालें तें तुका कळना तें जिवाल्ल्याक मात कळटा तुका कळटाय तुका म्हळ्यार कोणा पेटन गेला ताका कळटाय ना वांयकुट म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तुवें तुकाच सोडयलें पळय तुवें भोगिल्ल्या दुखांत रडण्यांत आनी तुवें तुका सोडयलें म्हळ्यार तुज्या सक्तीन जायना जेजूच्या भाग्यवंत कुरीस तुज्या जिविताचो वांटो जावन तुवें घेतिल्ल्या वरवीं तूं तुकाच देवाच्या हातांत समर्पिताय हें गरज तुवें तुका देवाच्या हातांत दिना जाल्यार देवान कांय करूंक जायना देव येवन तुका ताच्या हातांत घेना तशें घेतलें जाल्यार हे पुराय रेतीर गरज नासली जर तर देवान तुका आपणाच्या हातांत दवरलेलें जाल्यार आपणाच्या भद्रतेंत तुका रेतीर घाल्या तुका मागणें घाल्या तुका धर्म घाल्या तुका भगवंत घंटो घाल्या तुवें तुका समर्पिचें आजच तूं वांयकुटांत थोडे जाणां चिंतात सोराक तेत्त दिसा सांज जावन सरकार व्हेलें म्हणून तें चिंतल्यार वडना तें तुका उपकारा पडना त्या उजव्याक मारिल्ल्या सोराक सांगलें दाव्याक ना उजव्याच्या सांगलें ताजी विशय कालेंग म्हळ्यार केदाळांतूं तुज्या जिवितांत हेरांत हांव ह्या जिविताच्या सन्निवेशांतून तुवें दूख भोगलाय पळय तुवें आकलास भोगलाय पळय सोडय फॉरगिव युअरसेल्फ त्या दाळा तूं तुकाच देवाच्या हातांत दिताय आतां तेच वांजेल लुकान बरयल्लो वांजेल अध्याय 23 वाक्य 46 ते लुकाचे तिसरें जेजूचे उतार लुकाच्या वांजेलांतले अखेर जाता तें जावन आसा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता कितल्या अपुरबायेचें मरण म्हळ्यार खालें
अवचित मरण जावं, अवघडान मरण जावं, पिडेन मरण जावं, प्राय जावन मरण जावं, या आनीक आले म्हणटात हे आंतुळणार पडोन मरण जावं, मरणंत भुरग्याचें मरण जावं, या आवयच्या गर्भान थोड्या फावटी भुरगे मरता, थोड्या परिस्थिती निमती तें जावं, सक्कड मरण हें उगडास दवर. शिक्षा न्ही ती. मरण म्हळ्यार तुवें तुकास जेजूच्या काकुळती, देवाच्या काकुळतीच्या, देवाच्या बोगसाणेच्या, देवाच्या दयाळाच्या हातान तुवें तुकास समर्पूंचें. रडण्याचो चान्स आहा कितें समजोना आमकां. आजुनी मरणाचो मिस्तेर, मरणाचो गूड समजोना. आतां वेळ हे समजोवचें मात न्ही, ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण्याचो वेळ. हर एका दिसा तुवें तुका समर्पिचें. मरणाच्या दिसा राखून रावनाका, त्या दिसा तुका कळना आमी मेला म्हणून आमी काबार दिता ना, आनी कोणे काबार दिवचें तुका कळना. तूं मेलय जाल्यार तुका कळना, उरल्यांक मात कळचें तें जीव आसल्या देखून आयचो दीस मोगाच्या भाव भयणीनो, साल्वासावांचो दीस. ही घडी रायट नाव टायम इज द टायम ऑफ सल्वेशन. हर एका घडये तुवें देवाक तुज्या काकुळतीच्या आनी बोगसाण्याच्या हातान सदां समर्पी. कितेंय जावं आयच्या दिसा तें तुका लाभाचें, फायद्याचें तो करता. पूण देवाच्या हातान तुवें तुका समर्पूचें, तुजेर वंदना, तें देवाचेर ना. कित्याक म्हळ्यार ताका अवकाश तुज्या जिवितान देवाक तुवें करून दिचें. ना जाल्यार तो एक कडेन तूं एक कडेन जाता. तूं नश्टाच्या वाटेर. देखून हांवें म्हळें पयलें उतर, देवान मनशाक सांडूंक जायना. देवान मनशान सांडूंकय चान्स ना देवाक. पूण तुवें मात्र जर तर तुकाच तुवें हर एका दिसा दीस उदेलो म्हळ्यार अर्थ कालें गोत्ताय तुज्या कामा खातीर न्ही. तूं ऑफिसां वचोंक, तोटांत वचोन ब्रेकफास्ट करूंक न्ही दीस उदेलो, या इगर्जे वचोन पुनशेतां वचोन न्ही. दीस उदेलो म्हळ्यार अर्थ तुकाच तुवें देवाच्या काकुळतीच्या आनी बोगसाण्याच्या हातान समर्पिचें. हें करीचें जाल्यार तें लुकान बरयल्ल्या वांजेलाचें पयलें उतार, लुकान बरयल्या जेजूचें पयलें विचार म्हळ्यार हर एका घडये तुवें तुका बक्षिचें. फॉरगिव युअर सेल्फ फॉर युअर ओन बेनिफीट. तुज्याच फायद्या खातीर तुका बक्षी. सक्कडी सोबी दिसता पळय तुका दुस्मान विरोध येवन दी येना पुरो तुवें कणकणोचें हें. कित्याक म्हळ्यार मस्त जाण आनकी गोत्त ना, आनकी कळीत ना. हर एका घडये तुवें तुकाच देवाच्या काकुळतीच्या आनी बोगसाण्याच्या हातान आनी आखरेच्या घडये निमाणें काम ह्या जिवितान मरण. ताचे उपरांत काम ना, तें अपूर बायेचें जायचें. हांवें मस्त जाणां पळयलां ते आखरेची घडी आहा पळय ती मस्त भिरांकूळ घडी. इतली हुशार आसली, इतली एक्टीव आसली, येता दोडले शर्मावन दिल्ले आनी इतले मागणें केल्ली. आखरेच्या घडी येताना तांची कितें गत पळयला पुरो. तो वेळ आखरेचो वेळी वत्तू आखरेचें काम कालें गोत्ताय तुकाच तुवें देवाच्या काकुळतीच्या आनी बोगसाण देखून मरणाक करता. अवचित मरण जावं, पिडेचें मरण जावं, प्रायवन जावन कोणी जावं, हर एक मरण तुवें देखून मरणाच्या घरा वेतना, मरण पावल्ल्या मनशाची भेट करतना, निर्जीव कुडी मुखार तुवें आसतना हें उगडास दवर देवाच्या काकुळतीच्या बोगसाण्याच्या आनी दयाळ्याच्या हातांत ह्या भावान ह्या भयणीन समर्पिला. हांवेंय समर्पिचें. ताका ताचो वेळ मुक्तलो, त्या भावाचो वेळ मुक्तलो. कोणाक तुवें कोणाची निर्जीव कूड भेट करूंक गेल्या म्हळ्यार ताचो वेळ मुक्तलो. पूण म्हजो वेळ मुक्तो ना. मरणाचे मीस, मरणाचो दीस, मरणाची देखून सक्कड सवालांक जाप आसा. देखून हांवें म्हळें आखरेचे सवाल जेवचे. ताचे उपरांत जुवान बरयल्ल्या वांजेलान 3 उतरां. आतां एक मातेव मार्काची 1 जालें, लुकाची 3 जालें आनी 3 उतरां. कित्याक म्हळ्यार हें जिवीत असो वांटेलें जावच्या खातीर हो भाग्यवन घंटो केवल आसा ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण, इम्प्रूवमेंटा वचनाका. इम्प्रूवमेंट म्हळ्यार आयच्या दिसा ह्या घडी एक बक्षी मागीर पळया म्हणून तशें न्ही. बोगसाणें निरंतरी तुवें तुकात सुडका दिते रावचें. हेर दुकांत आसल्या रे तुवें मात्र तुकात सुडका दिचें. तुका कोणेंय दुकान आसल्या बरी पळोवंक वचनाका, तें जायना. तूं मरनताय, तकली पाड करताय, तशें जायना. ह्या जिवितांत खंयच्या वेळार कोण दुखय सक्कडी दुखयतले तशें सत्य सांगचें जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्ल्या बरी 100% कोणी ना ह्या जिवितांत चलचें. म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाण 100% ना, 99.9 आसतात अप्रूप केदाळारी न्ही. ती मोगार पडयली, मोग करणार आहात पळय तांकां पळया. मोग करणार ही सोडा, काजार जाली सोडा, ते मागीरची काजार. मोग करणार फॅन्सी घाले म्हणटा काल ताका नांव आसा बरें, लवर न्ही ताचे लवराच्या किल्ली लागशिल्लें तें
कितले मोगार असली कितली साबण पडटात ती कितली एकामेका दुखयतात आनी कितली दूख बघतात ना तुकाच तुवें बोगसूंचें तुज्या जिविताचें संभ्रम जायचें त्या दाळा जुवान बरयल्ल्या त्या दाळा तूं तुका देवाच्या हातांत समर्पिताय जर तर तूं तुज्या दुखांत रडण्यांत आनी हेरांनी तुका दुखयलें तुजें सुख नासतना तुका सुटका दिनाय जाल्यार त्याच घडये त्याच दिसा फाल्यांच्या दिसा न्ही फाल्यांच्या दीस लेट जालें बेळशाल्लें खावचें न्ही फ्रेश जेवण जेवचें रियापटी त्या दाळा मात भलायकी बरी उरता त्याच घडये खंयच्या वेळार दूख बगले त्याच वेळार देखून ये आतां सांगतच तोरा तुमी खंयी वसा तुमी तोटान कामाक वसा या आनी घरा भितर नितळायेचें काम करा ऑफिसाक वसा पैणार आसा या कोणाची खबरां उलोवंक वसा निरंतर जेजूचो घेवन करीस तुज्या सांगात आसच्या बरी तुवें पळय जाय कित्याक सक्कड तुज्या सवालांक जाप आसा ही जाप जावन आसा तुवेंच तुका बोगसूंचें त्या दाळा तुवेंच तुका देवाच्या काकुळतीच्या हातान दिवचें आनी तेंच आखरेचें काम मोराण म्हळ्यार देवा तुज्या हातान म्हजो आत्मो म्हळ्यार खाली आत्मो न्ही सगळें म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान समर्पितां देखून जुवांच्या वांजेलांत आसा त्या मोगाच्या शिसाक सांगचें ताचे उपरांत मोरयेक सांगचें जुवान बरयल्लो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 25 तान 26 पहिले स्त्रिये ओ तुजो पूत माये म्हणून ना माय या मम्मी ना दे स्त्रिये म्हणना कित्याक म्हळ्यार मोरयेक जेजून जुवांच्या हातान दिल्लें घडीत जुवांव म्हळ्यार मोगाचो शीस आतां जुवांच्या जाग्यार तूं आसाय आतां जुवांव ना तो जुवांव ना आतां मोगाचो शीस म्हळ्यार तूं कोण तूं म्हळ्यार तुज्या रडणें तुजें दूख तुका हेरांतान भोगलें तुकाच तुवें बोगसूंचें म्हळ्यार यू आर redeeming yourself, you are liberating yourself, you are making yourself very free. कित्याक ते कितें करतात ते नेणा देखून मोरयेक तुज्या सांगातात तूं घेताय केदळा देवाच्या हातान तुका हर एका दिसा समर्पिताय मोरयेन तुका सोडून वचोंक जायना तुका सोडूंक जायना खंय जेजू आसा मोरयेन आसा जेत नाका म्हळ्यार आसा जे खंय जेजू आसा मोरयेन आसा जेत आसा न्ही आसा जेत कित्याक म्हळ्यार मोरयेक जेजूक सोडल्यार लायफ ना जिवीत ना तिका आमच्या हातान दिलां मोरये मायेक तिणें कितें केलें पळय तें हांवें आनी तुवें करूंक प्रेयींग लायक मेरी मोरयेन मागल्या बरी माग मोरयेन केल्ल्या बरी कर हर एक तिच्या दुकान मोरयेन तिका बक्षिलें त्या देखून मोरी तिच्या जिवितांत जेजूचे एक बोगसण्याचे हातेर जाली तेच दिलां ताच्या उपरांत अपूर्बायेचे म्हाका तान लागल्या जुवान बरयल्लो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 28 25-26 त्या मोगाच्या शिसाक जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 19 मात्र 19 अध्याय मात 20 अध्याय जेजूचे पुनर्जीवनपण येता त्या देखून जुवान बरयल्लो वांजेल अध्याय 19 चॅप्टर 19 वर्स 28 थंय आसा म्हाका तान लागल्या ती तान खंयची गोताय तुकाच तुवें जेजूचो कुरीस तुजे जिवितांत प्रभाव घालूंक वाट करून दिवचें जेजूचो बागेवन कुरीस तुज्या जिवितांत तुका सक्कड संगतीतावन तुवेंच तुका बोगसूंक वाट करून दिवचें जेजूचो बागेवन कुरीस तुज्या दीस पडत्या जिवितांत सक्तांक तूं एक देवाचें विस्नार बेसांव जावन तांकां बेसांव दिवचें आनी तांकां बेसांव जावचें तुवें जायचें सक्तांक एकूच एकल्याक तुज्या जिवितांत तुवें बेसांव जायनासतना रावून वचो तें जावन आसा बोगसण्याचो प्रभाव बोगसणें आपलें तुवें तुका बोगसूंचें बारीक बोळादीक हाचें बोळादीक कांय ना कित्याक म्हळ्यार कितलो एक तुका फ्री जाताय गोताय तूं केदळा तुज्या दुकान तुवें तें उतार आपलें मात जुलुकान बरयलें वांजेलांत अध्याय 23 वाक्य 43 तें तुज्या जिविताचो वांटेली करताय एकदम फ्री जाताय तूं कितलो संतोष पडयता मागीर ती मनशां तुका सद्या दुखयना तांकां कळटा हाका दुकान फायदो ना म्हणून तुजी हस्कत काय आसल्यांक 6 जाणांनी दुकानच्यान 6 हस्कत आसल्यांक हस्कत म्हळ्यार जेजूचे कुर्साचें बळ तांच्या जिवितांत उणें जालां देवाक तांची काकूळ देवाच्या काकुळतीच्या आनी मोगाच्या हातांत हर एका दिसा ती समर्पण दिना ते आशाय ना खंयची आशा आसा आतांच्या तुमकां न्ही आतांच्या काळाच्या मनशां पूण ही आशा गरज उठल्या गुडले पयलें हें समर्पण कर वो वेळ आयचो दीस देवा
तुज्या हातांत हांवें तुज्या काकुळतीच्या आनी बोगसण्याच्या हातांत हांवें तुका दिवचें. मागीर कालें जाल्यार तूं पळयताय, पूण दिवचें काम आनी तुज्या काकुळतीच्या आनी बोगसण्याच्या हातांत हांवें आसचें काम म्हजें, तें ताचें न्ही. अकरेचें संपदलें, मुक्त जालें म्हळ्यार ह्या जिवितांत मुक्त जाल्लें न्ही, ह्या जिवितांत सक्कड सवालांक जाप मुक्त जाली. सक्कड सवाल कित्याक निरापराधी मनशाक कश्ट, तांचें सूख नासतना कित्याक लोक वळवळ्यांत आसा, तांचें सूख नासतना कित्याक लोक अन्यायाने आनीत बगतात. कारण कितें म्हळ्यार एक तांणी तांकां सोडोवना, दुसरें ह्या कुर्साच्या बळान तूं तांकां सुडकेचे हातेर जावनाय. केवल तुवें तुकाच बोगसणें बोग दिल्यार पावना, तुवें हेरांक जेजूच्या जैताचे कुर्साचे सुडकेचे हातेर जायचे. देखून अन्याय आनी आनीत कोणाक जाल्या जाल्यार तांचो तुजोय वांटो आसा. खाली तांकां अन्याय केल्ल्याचो न्ही, आनीत केल्ल्याचो न्ही, म्हजोय वांटो आसा. आमकां खाल्याक जाय, आमी खाल्याक उलोवचें, आमी खाल्याक निश्ठूर जावचें, आमी खाल्याक पाड जावचें. देखून भाग्यवन गंठो जेजूच्या भाग्यवन कुर्साची परब म्हणटा, ताका कुर्साचें मोरण ताच्या मिसावांत आयिल्लें कारण यंत जेजून ताका मात्र सुडका दिली न्ही. कोण बंदेड्यांत आसात, कोण हेरांच्या कर्म निमती अन्याय आनीतेक वळख जाल्यार तांच्या पाडतेन तो गेल्ल्या वरवीं कुरीस आयलो. देखून कुरीस ताच्या मिसावांचो फळ देवानी दिल्लो न्ही, मनशांनी दिल्लो न्ही, ताचो कुरीस आयलो. जर तर जेजू जाल्यार उगत रावलो जाल्यार ह्या 5,000 लोकांक जेवण दिवन आजापाक उगत रावलो जाल्यार स्वप्नांत ती कुरीस मेळना ताका. कुरीस मेळोंक कारण ताणें हांची वाट धरुना, तांची वाट धरुना, जुदेवांची वाटी धरुना, सरकाराची वाटी धरुना, लोकांची वाटी धरुना. ताणें धरले सोडवणेचे हातेर. आपणें आपणाकच अन्याय आनीत जाल्ल्यान सोडोवचें, मागीर हेरांक ट्रान्सफॉर्मेशन. तुवें तांच्या हेरांच्या जिवितांत अन्याय आनी आनीतीक तूं एक सुडका जावन जियोवचें. हर एक मिसाव यंत केवल तुवें तुका बक्षिल्यार पावना, तुवें तुकाच बोगसणे मुखान दिल्ली सुडका एकल्याचेर म्हणी जेजूचे जैताच्या कुर्साचे प्रभाव गलिजे. देखून मोगाळ भाव भयणीन दिंबी घालया. साक्रामेंतांत आजारसो जेजू कुर्सार ताणें दिल्ली सांगिल्ली ती 7 उतरां, हर एक उतार एक मिसाव, एक लिसांव आनी एक देवाचो अवकाश. देश पडत्या जिवितांत कुर्साचें जैत, ससनाची सोडवण, देवाची निरंतरी बुजवण आनी दैवीक सल्वासांव. ह्या खातीर भाग्यवंत कुर्साच्या वेळार भाग्यवंत कुर्साच्या मुखांतर ह्या जेजू पाठयता ताचें पवित्र आशिर्वाद ते आमचें करून घेवया. आनी सक्तांक प्रत्येक तरान आमकां दुख येयल्ल्या, आमकां वळवळ आमकां कश्टार गेल्ल्या सन्निवेशीत अशंत मनीस दोनूय संगती खातीर देवाचे आशिर्वाद. देवाच्या हातांत देवाच्या बोगसण्याच्या आनी काकुळतीचे हातेरां जावन आमी जियोंक आतां जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवया. Ora sacramenta sostangnaman koruya purvilatya rupa botla novioriti adaya salvarvecha Eskatvisya Babatache Altibya Sesembapa Tesesputa Ulasani Stutisam Potvi Mahima Sastam Ekastaryan Harsita Tukadoghaincha Spirita Samasami Navarta Amen.
हे देवा, या पवित्र सक्रामेंताकाल दिसपडत्या जिवितांत आमकांच आमी दिसाचे हर एक घडये देवाच्या खाकुळतीच्या बोगसण्याच्या आणि दयाळ्याच्या हातान समर्पण या मुखान दिसपडत्या जिवितांत आमची सूख नासतना येवचे सर्व अडकळी विघ्नान वरां नश्ट कश्ट वळवळे आक्लास दूख आकांत बे हे सगळे जेजूच्या जैतेवन कुर्साच्या बोळान आनी प्रभावान आमी एक आमकांच सुटका दिवन अन्याय आनी तांणी विविध तराच्या बंदडेन सांपडलेल्या मनशांक आमच्या जिविता मुखांतर जेजूच्या सुटकेचो विशेष प्रभाव घालून तांणी तांच्याय जिवितांत जेजूचो जैतेवन करीस तांकांय साल्वासावांचे सुटकेचे आनी दैवीक बुजवणेचे संभ्रमीक जिवीत सदांच जियोंक आदार जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मिसाच्या बलिदानाची तेसावाय ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता रोशेल डिसोजा पेत्री, ग्लेनसन रॉड्रिगास पालडका, जोस्ना डिक्रोज पेजार, राजेश डिसोजा पेजार, मार्क मार्टिस आनी कुटुंब बॉम्बे, जसिंता डिसोजा आनी कुटुंब शिरवा, जॉयलिन ट्रीजा डायस बॉम्बे, हेनरी आनी मॉली डिसिल्वा मँगलोर, स्टीवन मिनेझस आनी कुटुंब देरेबैल, मार्टिना डिसोजा बॉम्बे, विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे, रोनाल्ड वाज आनी कुटुंब बिजय, शरल डीना मिनेझस देरेबैल, डी फान्ना एम अल्मेडा ब्रह्मवार. तशेंच एंटनी डेसा मँगलोर बरे भलायकी मेळोवंक, ग्रेटा स्टॅनी लुवीस बारकोर, करुणा माता बोट मालपे, KS माता बोट मालपे, वेळंकनी माता बोट मालपे हांच्या तेसांव खातीर. घरच्या आल्मांव खातीर मेज दिता तेरेजा डिसोजा कालमाडी रुजारवाडो, जॉन एलिजा आरान्ना अध्यात्मा खातीर मीस दिता विक्टर आन्सेला मेनेझस मूड बेळ्ळे. घरच्या आल्मांव खातीर मेज दिता सेंट मेरीज बोट मालपे. घरच्या आल्मांव खातीर मेज दिता प्रज्वल डीना फर्नांडीस वामंजूरू, अलेक्स डिसोजा अध्यात्मा खातीर मेज दिता आविल डिसोजा कालमाडी. मिसा उपरांत वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आनी ते लावणी आसा. उपरांत तुमी स्टेला मारिस मंडपाक वचें आनी थंयसर तुमकां समेस्तांक जेवणाची वेवस्था आसा. देव बरें करूं. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवित तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेत हांव आमी सगळे सृष्टे संख्ये, तो म्हूण सर्वे स्पर्धनी. ओळूंक आमच्यान जायना पदवी तुजी वर्ती, कशी गाव तुजी किर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सगळा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवित तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या बापाची आनी आमच्या सोडवणदारा जेजूची वळख
दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो दीस सप्टेंबराची 13 तारीख पोवीस सभेन बागेवन जुवांव क्रिजोस्तम धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाका समर्पिला. जुवांव क्रिजोस्तम आतांच्या काळाच्या मनशांक गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार आपल्या जिवितान जुवांव क्रिजोस्तम जेजूच्या कुर्साच्या जैताचो एक विशेष साक्ष जावन आसा. साक्ष म्हळ्यार जेजूच्या कुर्साचे बोळ आनी प्रभाव सबारांक पोवीस सभेंत देवाचे नीज वाटेन चलोवंक आनी ह्या मुखांतर जुवांव क्रिजोस्तम मस्त रितीचे अडकळी बंदड हेरांतावन मस्त अनवरां आनी कश्ट वळवळे ताणें भोगले जाल्यार देवाच्या वाटेन चलतना कुर्साच्या बोळान ताणें जियेतना हेरांतावन भोगिल्ले सर अडकळी आनी त्या बंदडेंत तो मेलो. ही डायड इन एक्झायल. त्या देखून जुवांव क्रिजोस्तम सक्कड देवाच्या वाटेन चलतना मेळचे अडकळी ते अडकळीने ते देवाचे आशिर्वाद ते देवाचे एक विशेष कृपे बेसांव म्हणून आपल्या जिविता मुखांत आमकां दाखयता. ह्या जुवांव क्रिजोस्तमाच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून देवा लागचें बोगसणें मागया. हांव पदके सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमीन. ओम्या काकुत सोम्या काकुत Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विश्वास दवरतेल्यांचो तूं उजवाड आनी बोळ बागेवन जुवांव क्रिजोस्तम धर्माध्यक्षाच्या तोंडांतली जाणवायेची परजळीत मणकां तुवें गळाशी केले आनी कश्टा दगदा मदें ताका धैर्यवंत केलोय. ताची सर्गींच्या जाणवायेची शिकवण आनी थीर सोंसणिकायेची देख घेवन आमी जेजूचे विश्वासी शिसांनी धैर्यादीक सैनीक जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बुरवे तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पदकाक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पदकां भितरलो पयलो पदकी हांवूंच. पूण म्हाका काकूळ लाबोंकार इतलेंच. जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सुस्निकाय दाखोवचें पयलो संदर्भ मेळच्या पासून आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाची जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासून ससनाच्या रायाक अमर अद्रश आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतारे. देवाचें ओडूप कर.
सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वता. सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावात जा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. उदेंती तावड अस्तम ते पोर्या सर्वेस्पराच्या नावात स्तुती साव. सर्व जनांगा मध्ये तोसु मोहन अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकला पळोवंक आपल्या उसस्थाना तावन तो बागवाता. वय सर्गा प्रितुमेचेर दिश लावंक तो बागवाता. कालत्यांक धुळेंतल्यान तो उखलता. दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतल्यान तो वयर काडटा. सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सगळं आमी उबी रावया आनी मी सस्स उद्गार आमी सांगता मेळून गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण मुसो मोग करता तो मुझे उतार पाळता म्हणटा सोमी. तो बळ मुजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, बरो रूको पाड फळ दिना आनी पाड रूको बरो फळ दिना. हर एक रूको ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारंटाच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बोऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजान कितें बरोवन आसा तेंत मनीस तोंडांत उसारता. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात. कित्याक म्हजे सरशीन येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरें म्हणयत. ताणें गूण कोणलें आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवरो बरोवन वाळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो
तरी तें कोसलोवन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजें उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयत. वाळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोवन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचें उतर हे वखणे तुका क्रिस्ता की सौम्या जीवन मोचें गे म्हाका दिल्लें तुवें ओपूण दितां सर्वस मोचें येवंड्या वायना सोबें की तूं सौम्या काळीस मोचें कलतें बोळें तें तूं कर कांतय ताचे सारकें तुजें मोगान तुज्या तूं तें भर की सौम्या जीवन मोचें जी म्हाका दिल्लें तुवें ओपूण दितां सर्वस मोचें येवंड्या वायना सोबें. म्हज्या भावा भयणी, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर तूं मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवन जो हांव क्रिस्तोस्तमाचो उगडास करून व्हड्या भक्तीन हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ताचे शिकोवणे प्रमाणे ह्या बलिदानांत तुका वाकणून आमचीच बेटवणी आमी मोगान करता. ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. तुमच्या सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन जुवांव क्रिस्तोस्तमाच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पुवीस सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुनवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर आनी संवसार बोल तुज्या वैभवान. उस सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच. सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच. सगळीं तुकाच.
बाप्पा खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तस परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हे रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावर्तास गुट पर गोटुया. तुझ्या कोर्सा आनी पुनर्जीवन पोना भरवे, तोवे आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा, जराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे, भगवन दरदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूचो बाप आमचो बाप जाला म्हणटस आमी सगळीं जेजूची आनी एकामेकाची भाऊ भयणी. हे भाऊ बांदावपण कुशालकायेन वळखून आमा सुमेस्तांच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सेगींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां
तशी आमची दुपातकां बोगस आनी आमकां ताळेंत पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर वायटांतले आमकां निवास सर्वेस्परा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. साकोनू घेयात आनी पळयात सोमी जेजू कितलो मोवाळ गोड. ताका घेवन दोशी जाता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे देवशे भाव म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. So gori kains maka unena sumi moso gori kains maka unena paso saru metate सोमी म्हाका विशे उदिता प्रशांत नितळ उदकांत. सोमी म्हाका आपो व्हरता. सोमी मोसो बळी कांयच म्हाका उडयना. सोमी मोसो गोहे कांयच म्हाका उडयना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सगळ्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सलो व्हरता. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडयना. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडयना. कळक्या फळक्यान सताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना. सोमी संगी संकता नाडो बेताचे धैर्य दिता. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडयना. सोमी मोसो गोडी कांय
सगळ्या मोच्या जिविता ताची दया माया आसा ताच्या घरांत सदां काळ जियो म्हाका पावो आसा सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उणें ना प्रार्थुया बो दयाळ बापा भाग्यवन जुवांव क्रिजोस तमसो दीस संभ्रमून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगांत आमकां थीर कर आनी तुज्या सताक साक्षी दिवंक आमकां बळ दी हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळखा हांव वाचून सांगता तुमी मुखार येवचें आनी तुमचे मनाची वात आमच्या पाद्रापात जावन तुमी काणगोवची आयच्या दिसा जेवणाचे स्पॉन्सर जावन आसात डायना नोरोन्ना लुड्स वाडो डायना नोरोन्ना लुड्स वाडो तशेंच नीता नवीन डिसोजा उडपी ॲलिस फर्नांडीस कल्याणपूर विद्या आनी ग्लेविटा फर्नांडीस बांदूर वेलंकणी मालपे आसा उपरांत लंकनीचे माये आमा पासो विनाती कर लंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनाती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनती कर बो नितळी ओंकारी बो भगवान त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरोवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेंत म्हजे बसत विनाधिकार देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशेकर नहीं तर म्हाका गरजेचे उपकार मेळशेकर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां ते सवा ह्या परी आसात बरे भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आनी बरे मार्क्स मेळोवंक काम परमनंट जावंक PhD शिकप कंप्लीट जावंक गर्भांतल्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक विजा मेळोवंक
BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, कॅनडा विजा मेळोवंक, किडनी डायलिसीस सारकी जावंक, काजराचें कार्य बरें जावंक, गांठीदू गूण जावंक, काजारी जोड्या मदलो मनस्ताप सारको जावंक, जर्मनी UK बरीं कामां मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, IAS परीक्षा पास जावन काम मेळोवंक, कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक, कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक, हाताक जालो मार संपूर्ण गूण जावंक, वर्टिको सायनस गूण जावंक, कामाचें प्रमोशन मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, हट राग बें पयस वचोंक, फावो ती सैरीक मेळोवंक, CA परीक्षे पास जावंक, रीण फारीक जावंक, घरांत येवचे विविध रितीचे कश्ट वेगळे परिहार जावंक, वायट चिंतना आलोचना पयस वचोंक, कठीण कोंकणी गूण जावंक, गरजा गो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आनी इन्फेक्शन गूण जावंक. ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मरियमाये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्तिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारोवंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणी घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा ओब्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा ओब्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा ओब्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्त तेंच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुल्लो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. तुजी बोप तुजे सशी पावथी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिड्यान कश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर आपली दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्मांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या वावरताच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लेगे आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पोळे
हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा उतरां देवाची मोरयेन स्वीकार करून काळसान जगोवन बापा कुशीक समर्पण दिलें उतरां देवाची मोरयेन स्वीकार करून काळसान जगोवन बापा कुशीक समर्पण दिलें पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा एलिझाबेतीच्या घरा जुदा दोंगराळ सुवाते दावा दावी उर्बेन तिका मेळोवंक गेली देवाचो नामान भक्तीन घेतलेले मोरये नामान पाटयलो मोगन वंसडी म्हणतेले किरकोळ कालती सल्ल्या दुखी सोभारवा वयल्या मोरयेची देख कुटुंबांत आमच्या सदां स्थिर करया पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा उतरां देवाची मोरयेन स्वीकार करून काळसान जगोवन बापा कुशीक समर्पण दिलें पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा सामोळी सुवांव सोवे उबी तूं असली पुताचे रग संपून काली साईस रग सोम्याचे थंय देवलेले बोरी दुकां तुजी आमकां जियोंक बोल दिता माता साबून देवाची सगळ्या मनशा कुळाची विनाती कर आमचे पासन दिसांनी राती पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा पळय हांव सर्वेस्पराची साखर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंयसा मोगळ पुता सोवे अंकवार मरी आशिर्वादेर आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशिर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवान सांत क्रिस्तोसम आम्हा बसत विनंती कर देवाच्या समेस्त संतानो आनी भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा मोगाळ पोता भाग्यवान क्रिस्ताचे कृपेन निवारंक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.